calling attention. Honorable Speaker. Start question number 1. Speaker sir, Sri Irialimo. I would like to ask start question number 1A. 1A. Speaker sir, as per answer computer. Speaker sir, प्रश्न म्हाका दिसता तुकाय खबर आहा हो सारको मेन इम्पॉर्टंट प्रश्न स्पीकर सर आज ऑनलायन गॅम्बलिंगाचे. आज स्पीकर सर हो प्रश्न आख्खे गोंया लागता. प्रत्येक जे आमगेले यूथ आज आहे हे यूथ भुरगे आज हे ऑनलायन गॅम्बलिंगाच्या ट्रॅपान काबार जालो आहे. इतले म्हाका दिसता आज स्पीकर सर ही केस हे भुरगे जे some also have decided जे report आहे की they have almost committed suicide also. Speaker sir, ये ऑनलायन गॅम्बलिंगाचे मोडस ऑपरेंडी जे म्हाका दिसता आज जेन्ना लीगल कसिनो हिंगा आहाय पूण गोंयकारांक एंट्री बॅन आहा पूण अनऑफिशियल एंट्री स्पीकर सर आज प्रत्येक इतले भुरगे इतले घोराबे आज काबार जाले. लाखांनी पयशे जे हे एपान हेटाय एक ॲप भोंवताय स्पीकर सर आनी एक गेमींग जे ॲप आहाय हेजेर एक मिनटान एक नंबर येता. मोडको दिसा 2 पुसा येता पूण हिंगा 1 मिनटान 1 नंबर एक ओपन. आज हे क्लोज करपाचो म्हाका दिसता वेळ आयलो आसा स्पीकर सर. मुखेलमंत्री बाब हो इश्यू इतल्या कित्याक गंभीर आसा म्हाका खबर आहा की प्रत्येक मतदारसंघांनी हांव तुका सांगपाक सोदता प्रत्येक मतदारसंघांनी हे इलिगल एक्टिविटी आज जाता. कोण हे गँगस्टर आहाय कोण हे आमगेले भुरग्यांक युथांक त्रास सांगाताय स्पीकर सर. म्हाका तुका शाबासकी दिवपाक जाय कित्याक तुगे काणकोण गांवांत आयको येता की तें जायना म्हणून. सामकी बंद करून उडयला. हय बंद करून एक सुद्दां ना चलना. शाबासकी तुका स्पीकर सर. पूण आज स्पीकर सर जेन्ना आमी प्रश्न हिंगा काडटाय एकूय म्हाका दिसता 2 दीस हें बंद जाता पोत स्टार्ट जाता. मुखेलमंत्री बाब हेजेर म्हाका दिसता जो म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी म्हाका विचारपाक जाय. सी यू हॅव गिवन अ रिप्लाय and the reply for me states that it will be inappropriate to furnish the copies of FIR and charge sheets. One of the reasons cited is the disclosure of information which could hamper the process of investigation. The reply states that from 2019 till June 2023 only 44 cases are there. हांव आयच्या दिसा पासून सांगता स्पीकर सर हे ॲप ऑन आसतना जोड जोड 500 लोकेशनाक आख्खे गोंयांत हे ऑन आहा. Around 500 locations and the amount involved ha pratyek disa almost 30 crores. 30 crores ek disache inga involvement. Ana speaker sir inga revenue choi loss asa state a kai revenue mena. My specific first question to the Honorable Chief Minister is how these cases were registered. Were they based on any complaint or was it by the intelligence of the police department? How were these cases registered? I want a specific reply. Speaker sir, त्याने ऑनलायन गेमिंगचो विशय सांगलो हो सिरियस इश्यू आहा स्पीकर सर. ह्या विशयात 2 गजाली म्हणजे ज्यो म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाच्या लक्षात आयल्या हांवूय रिव्यू घेता हेजो. तेन्ना एक म्हणजे आमी कॅसिनो विच इज अ लिगल परमिटेड आसा इज ऑफशोर कॅसिनो आनी द हॉटेल कॅसिनो. इट इज एन 11 हॉटेलांनी आमच्या कॅसिनो आमी परमिशन्स दिल्ले आसा. 6 आमचे ऑफशोर कॅसिनोज आसा थंयसर गोंयकारांक एंट्री ना. दीस इज अ लिगल बिजनेस वीच इज गोईंग बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. ताज्या व्यतिरिक्त स्पीकर सर म्हणजे ऑनलायन गेमींग हो कॅसिनो टायप जे डायरेक्टली मोबायलाचेर डावनलोड करून घेतात आनी आपल्याच मोबायला वयल्यान खेळटा हो एक प्रकार आसा. दुसरो जो प्रकार खंय तरी कितें तरी मशिनां घालून जी बसतात आनी तेज्यानुसार ते थंय वचून खेळटात अशे 2 प्रकार म्हणजे पुलिशे कडल्यान व्हेरीफाय केल्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयला. स्पीकर सर कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो दोनूय तरेन एक
बाय पुलीस इंटेलिजन्स आमच्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनान जे येता एक तर डायरेक्ट आमचे पुलीस म्हणजे ज्याच्या पुलिसाच्या लक्षात आयल्या उपरांत ते करता अदरवायज आमची क्रायम ब्रांच म्हणजे तांकां हेड ऑफिसांतल्यान जे आमचे स्पेशल ब्रांच आसता तांकां इन्फॉर्मेशन दिता इनपुट्स आनी ते वचून ते बंद करतात. ह्या दोन तरेन बट स्पीकर सर आतां पर्यंत हांचेर वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो रजिस्टर्ड केल्ल्यो आसा. म्हणजे ह्या जुलय पर्यंत जवळपास आमी ना म्हटलें जाल्यार स्पीकर सर 7 केसी आत्तां रजिस्टर्ड करून अरेस्टूय केल्या. बाकीच्यांचे प्रोसिक्युशन आनी कोर्टान बाकी सगळें सुरू आसा. स्पीकर सर ह्या बिझनसान म्हणजे परत मागीर म्हणटलें की एक्झॅक्टली कोण इन्वॉल्व आसात तर अशा पद्दतीत हे स्मॉल म्हणजे एक ऑनलायन जे आसात हे ऑनलायनची हेड ऑफिसीस खंय आसा ते हांवें कालूय परत एकदां रिव्यू घेतालो की जे ते लिंक धाडप हो प्रकार आसा. तेची हेड ऑफिस एकदां गोंयांत नात खंय तरी दुसरे कडेन तेचे सेट केल्ले आसा आनी थंयच्यान ते फक्त मोबायलाचेर खेळटात. हे हेड ऑफिस हांव सांगपाक सोदतां हे हेड ऑफिस हेजे फातोर्डाच्या गांवांत आहा एक हेड ऑफिस आहा. स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदतां की मुख्यमंत्र्यांक कंप्लीट करपाची सांगोत मरे त्या हेड ऑफिस खूंय आहा कामोनसान तो ना वॉट इज युअर पुलीस डिपार्टमेंट डुईंग. हो प्रश्न हिंगा येयल्लो हो प्रश्न हिंगा हे असेंब्लींत हेज्या फुडें येयल्लो. म्हाका दिसता विजय सरदेसायन तो घेतलोलो तेजे नंतर 1-2 दीस रेड जाल्यो आनी मागीर पोत कोमे. स्पीकर सर एक काम कर टायम दिता मुख्यमंत्र्यांक कंप्लीट करपाक दी. स्पीकर सर हांवें त्या खातीर सांगलें हे जी कोण धाकटी मशिनां घेवन बसता हो जो प्रकार आहा पळय न्ही आमी टायम टू टायम वचून बंद करता. हांव तें सांगना ताज्या व्यतिरिक्त जे मोबायलाचेर डावनलोड जे करता पळय न्ही हो वेगळो विशय आसा. ताजेरूय आमकां क्रॅकडावन करपाक जाय. म्हणजे ते आपल्याच घरा कडेन बसून भुरगे जे आसा पळय न्ही ह्यो गेमींग ज्यो खेळपाक लागल्या हेज्या व्यतिरिक्त म्हणजे मागीर कितें तरी पोकर म्हणून आसा परत IPL गेमींग परत आनी ह्यो वेगळ्यो गेमींगूय आसात. म्हणजे तेजे 7 कितें तरी प्रकार हांवें पळयले जे हांव क्वेश्चन्स आसतना सोदता आसतना ह्या अशा पद्दतीच्यो गेमींग हे दोनूय क्रॅकडावन करपाक 100% स्पीकर सर आमच्या पुलीस इंटेलिजन्सा कडल्यानूय आमी बंद करीत आसा. आनी तेणी जरी ताका इन्फॉर्मेशन आसा जाल्यार दिवचें. 100% ऑनलायन गेमींग ही गोंयांत चलोंक जायना. लिगल कितें आहा तितकें चलतलें तेज्या व्यतिरिक्त म्हणजे नो डावट अशा पद्दतीच्यो गेमींग चलच्यो न्ही हाच्या खातीर सरकार स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची तयारी आसा. स्पीकर सर स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन जो आन्सर दिला आय वॉन्ट टू नो स्पेसिफिकली वॉट इज द मेथडॉलॉजी used by the police or the cyber cell to track these illegal online gaming activities, including tracking of the origin of the app. Where was this app designed? Was it designed in Goa? Was it designed in Cape? Was it designed in Mauritius? Was it in which country and who are doing this? Yes, 7-8 तुका खबर आसा स्पीकर सर तुका सांगपा नाका. तूं सा स्ट्रिक्ट विजिलन्स दोन आहा. एकूय हांवें तूं कॉंग्रॅच्युलेट केला. काणकोण गांवांत सारकी फ्री नो ऑनलायन गॅमलिंग. पूण हे प्रत्येक दुसरे मतदारसंघाने घडटा घडोवन इतले यूथ काबार जाताय भुरगे जीव दिवपा वयताय. दिस इज अ सिरियस इशू. सो लेट द चीफ मिनिस्टर टेल मी दॅट आय डोंट वॉन्ट अ जनरल हें तुगेलें जे इंटेलिजन्स आहा डीड दे ट्रॅक फॉर सो लॉंग हो इशू आतां सर्क्युलेट जाता. वेर इज दीस एप ओरिजिनेटींग फ्रॉम एंड I don't want a general answer. If you want, you can give me the data. Be very specific. A app everyone knows. Everyone knows also who is operating this. But Speaker sir, it is high time. कितले मु खावप आसता स्पीकर सर लिमिट आसता. भुरगे आमगेले भुरग्यां लागून मुखायल जे फ्युचर जनरेशन आहाय ते पाड घालप आमी. नाही प्रश्न विचार की I have asked him स्पीकर सर मुगेले प्रश्नूय सांगता आनी चार्जूय सांगता. I believe that the police department and the cyber cell हे तेंको कोमिनान नाय जाल्यार हें जावपाक शकना. आनी तुवें कोणा सांगून बंद केलें? पुलिसी सांगून बंद केलें? आं मागीर आमगे थिंग दुसऱ्या जाग्यार कित्याक बंद जायना? आम सांगलें कित्याक बंद जायना? So what is the methodology followed by the police or the cyber cell to track these illegal online gambling activities? Whether Chief Minister may answer. स्पीकर सर जशें हांवें सांगलां पळय न्ही म्हणजे ऑनलायन घरा कडेन बसून जे खेळटा प्रत्येक जाण जो ॲप डावनलोड करून पळय न्ही तो आमी ॲप ट्रॅक करीत आसा की तेजें रजिस्ट्रेशन वेगवेगळे ॲप आसा ते. स्पीकर सर हेंची जी लिंक आसा पळय न्ही हे वेगवेगळ्या म्हणजे ॲप डावनलोड करतात आनी भुरगे खेळटात. तांणी जो दुसरो प्रकार सांगलो पळय न्ही तो आमच्या क्रायम ब्रांच आनी हे जे आसा पळय न्ही इवन द लोकल पुलीस स्टेशन्स
हांकां आमी जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की ताका आमी ट्रॅप करता स्पेशल सर आनी अशा पद्दतीची एक्टिविटीज आमी चलोवपाक दिना बट जे डावनलोड करून जे आहा पळय न्ही इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कारण प्रत्येक फावटी नवीन हेजे डावनलोड करून घेत आसतात इट इज व्हेरी डिफिकल्ट एनी मेकॅनिझम युअर पुलीस डिपार्टमेंट विल कीप अ ट्रॅक ऑन दीज ॲप्स स्पीकर सर आमचे सायबर सेल जे आसा पळय न्ही हाजेर मेकॅनिझम म्हणजे जो नवीन कितें तेंचो ॲप किंवा लिंक येता पळय न्ही हाजेर कंटिन्युअसली ट्रॅक दवरून ताजेर वर्किंग करता स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन जे सांगलां म्हाका दिसता टायम फ्रेम जावपाक जाय आनी हो रिपोर्ट इट इज अ सिरियस ही अग्रीज दॅट इट इज अ सिरियस थिंग बिकॉज यू आर प्लेइंग विथ द लायव्स ऑफ इनोसंट पीपल स्पीकर सर मुगेलें तिसरें सप्लिमेंटरी आतां आय हॅव इन्फॉर्मेशन and I would like to tell the Honorable Chief Minister that online payments are made using payment links like GPay by this gang. हे gangs of वसेपूर मो आसतले हे gangs of हे जे चलता हे गँगा नांव आनी दिवप म्हण खबर ना स्पीकर हे मनशां आमी प्रोटेक्ट करपाचे हां हिंग कित्याक बसले आमी हो कित्याक रावपाचे हे मनशां जर प्रोटेक्ट केले भुरग्यां फुडार पाड घाताय स्पीकर सर हे म्हाका दिसता ओ वेदर इट इज गँग्स ऑफ केपें तेगेलें जॉयंट हा तो जातलो स्पीकर सर आय वॉन्ट एन अश्युरन्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर that you will ask the officials to gather all relevant details pertaining to the GPay transactions. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 1 to 1. Ye cholta. Also, I would like to tell the Honorable Chief Minister, the Tamil Nadu government has acted on it because in the month of April, they have reported 300 deaths because of this online gambling fraud. And they have come out with a law. Will the Chief Minister bring a strict law to curb, let the police department, all your intelligence sit down together and curb this. Let us end this menace because whether you will come out with a law, Tamil Nadu government, Chief Minister Mr. Stalin has come out with a law just in the month of April and he's come with strict measures. Kindly ask your police department. Speaker sir. हाजेर पयलीं स्ट्रिक्टली एक्शन तुमी म्हणटा तशें 2 गजाली हितूर जे कोण गाडे घालून जे कितें ते म्हणटा पळय न्ही ते बॉक्स कितें ते स्ट्रिक्टली बंद करता स्पीकर सर जेन्ना म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर म्हज्या लक्षांत येता पळय न्ही त्या जाग्याचेर 100% आमचे पुलीस डिपार्टमेंट बंद करता बट तेणी दुसरें जें सांगलें पळय न्ही डावनलोड करप हाजेर प्रत्येक फावटी हांवें परत सांगता म्हणजे आमचे क्रायम ब्रांच सोदून काडून म्हणजे ताजेर वर्किंग करीत आसा की ॲप ताज्या फुडें म्हाका स्पीकर सर खबर आसा बँकेंतल्यान डायरेक्टली पेमेंट करप किंवा तो जीपे करप हेय प्रकार पण ते आपल्याच घरा कडल्यान करतात आपल्याच मोबायला वयल्यान करतात होय दुसरो प्रकार आसा त्या खातीर एक ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन कितें ती स्पीकर सर जी घेवपाक जाय पळय न्ही ते बंद करपाचें घेता दुसरें सर म्हाका दिसता तुवें बंद केल्लें न्हू तुवें मातशें एडवायस करचें कितको तुका इंटेलिजन्स कोणान दिलो आनी कितको तुवें बंद केलें सर यू आर द बेस्ट पर्सन तुवें बंद जाला तुवें सांगचें आमकां आयडियर दिवची सर आमकां आयडियर मातशी जाय ताणें जे तामिळनाडून जे कितें सांगलें पळय स्पीकर सर तेणी परत एकदां सांगता हांव आमच्या पुराय म्हणजे हे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम कोस्टल बेल्टांत हेजो प्रकार खूब आसा म्हणजे हांव केसीसूय पळयतालो कोस्टल बेल्टांत हेज्यो केसीस चड आसात बाकीच्या जाग्याचेर हे मोबायलाचेर खेळपी चड आसा स्पीकर सर त्या खातीर म्हणजे हांवें जशें म्हटलें की ग्रामीण भागांत हाजो प्रकार खूब कमी आसा ग्रामीण भागांत ते मोबायल घेवन बसून तेंच्या ते खेळटात हो प्रकार मातसो चड आसा भुरग्यांनी स्पीकर सर हितूर पडचें न्ही हें म्हाजेंय मत आसा दुसरें जे तेणी सांगलें स्पीकर सर म्हणजे तामिळनाडून कितें तरी लॉ पास केला म्हणटा तो हांव आयजूच म्हणजे जो कितें एक्ट पास केला पळय न्ही तो पयलीं काडून आमच्या डिपार्टमेंटाकूय हांव स्टडी करपाक लायता स्पीकर सर आनी गरज जर आसत तर आमची तयारी आहा स्पीकर सर बट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो आसा हो स्ट्रिक्टली करून पुराय बंद करपाची सरकाराची तयारी आसा माननीय मुख्यमंत्री कितें आसा प्रत्येक बिठार पुलीस आसता बिठाच्या पुलिसाक हें खबर आसता थंय बिठाचो पुलीस आनी तो PI आसा न्ही म्हणजे हांव 2022 येवचे पयलें म्हजे कडेन खूब चलतालें हांवें म्हजे कडेन PI आनी बाकी डायरेक्शन दितकच ताणें आज खंयच्याच परिस्थितीक सुरू करपाक आमी दिलें ना वेन्झी वेगस जॉयंट अच्छा ओके जॉयंट हांव चडसो टायम मागना बट हांव मागता आज टायम म्हाका एक 5 मिनटां दितो चड दिनाका स्पीकर सर उलोवपा जाय आनी आय वॉन्ट टू मेक द हावस अवेर हेची परिस्थिती आनी कितलो गंभीर आहा तो स्पीकर सर पयलीं सुद्दां तुका हांव दिनवास देव बरो करूं म्हणटा युरी बाबाय सांगलां तुजे नदरे मुखार केन्ना येयलें आमगे एक बारीक समाजा भुरगो ST भुरग्यांक जीव दिलो तेन्ना
तुवें तें आख्खें काणकोणां बंद केलें. आज म्हगे मतदारसंघ केपें म्हाका दिसता वायट कारणां लागून फामाद जाला. बाब युरीन मुळे तिने आसून बाप विजय म्हणटा केपें केपें म्हूण. फातोर्डा हेड ऑफिस तुगे आहा खूंय म्हाका आज कळ्ळें थंय फातोर्डा हेड ऑफिस तुगे आहा. हेड ऑफिस तुवें दवरलां बाकीच्या बोर्ड मात आज बोर्ड मार्यान बंद कर. हेड ऑफिस तुगे आतां चोय लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालां हेड ऑफिस तुगे येता. स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता आय जस्ट वॉन्ट टू कम टू द बेजीक पॉयंट्स ऑफ दीस. आतां हें ऑनलायन गॅमलींग आमगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन खबर ना आसतली. आनीक सांगता प्रमाणे म्हगे इन्फॉर्मेशन 380 to 90 ही ऑनलायन ही कितें म्हणटा तें खबर ना म्हाका तेंकां कितें म्हणपाचें कळना म्हाका. त्यो जागे आहाय एंड एवरेज इन अ डे वन शॉप कलेक्ट्स ऑलमोस्ट 5 lakhs. So if you say it is 420 CR in a day, 20 CR in a day जाताय पयशे व्हडले दिसता आयकोंक म्हळ्यार इट इज अ फॅक्ट. स्पीकर सर हांव तुका सांगता पयर म्हाका एक फोन येयलो. प्रश्न विचारा न्ही. ऐक स्पीकर सर. ना हांव सांगता CR ते कांय न्हू मरे सर. स्पीकर सर तुका फिगरू 20 CR म्हळ्यार तुका कांय न्हू. पयशे आहा तर थंय. हांव 24 वरां सांगता नॉट कितू रे सोयीस बीन देव कितू देव सोयीस बीन द्या 24 crore म्हणले कितू काय. I am talking about 24 hours. 24 hours, yes. It's a fact. And Speaker sir, म्हाका एक पयर हांव let me talk. I have never asked to talk. Let me talk now. 5 minutes दी म्हाका. पयर म्हाका सरपंचान फोन केलो in Avedem. In a day, one person, a seaman has lost almost 40 lakhs in a day. केप्यांक त्यात एजंट आहाय तेमी 10-15 लोकां गेलो तारवटे आयलो बरें बरें गाडी आनी उडून आनी घराको दवले. केपें कितें जालां पयलीं म्हाका सुद्दां 16 बियाक ओपन क्लोज जाता म्हणटालें. आतां असेंब्ली टायमार हें क्लोज जाता आनी आफ्टर असेंब्ली ओपन जाता. दॅट 16 बियाचे अजून प्रकार चलता ओपन एंड क्लोज म्हणटा तो. म्हाका दिसता स्पिकरान हेजेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेजेर गंभीरान नदर घालपा जाय. स्पीकर सर कितें जालां आतां आमगेल्या सांगले ते प्रमाणे केप्यांक ऑलमोस्ट मोर देन 12-13 सुवातेर आहा चलता. आनी कुंकळेचो PI दोगांयकूय फोन कोन हांवें सांगला उलोवपा दी. ना हांव सांगता पॉयंट कळपा जाय. स्पीकर सर आम 40 आमदार हिंगा वी आर एज MLAs आमकां लॉ पास करपा जाय. जेन्ना आमकोडे समज तरी सायबर क्रायमान समज तरी हेंकां तरी एप्स तरी कंट्रोल करपाक शकना. ना आम कमिंग टू द पॉयंट. तुम्ही प्रश्न विचारला. म्हगे क्वेश्चन कितें तुमकां मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिलां. आमकां सायबर क्रायम द होम डिपार्टमेंट सब क्वेश्चन कितें विचार तुम्ही. माय क्वेश्चन इज द सायबर क्रायम ऑफ द होम डिपार्टमेंट ए क्रॅक डावन करपाक दिस इलिगल कजिनोज तेंकोडे कितें वॉट इज द सिस्टम दे आर युजींग टू क्रॅक डावन. येस स्पीकर सर हांवें जशें सांगलें तशें परत एकदां हांव 2 गजाली सायबर क्रायमांतल्यान इन्फॉर्मेशन मेळना फुडें अशा पद्दतीचे आमी जी सेंटर्स चलता ती डायरेक्टली सीज करता आनी तेंचे सगळे जे थंय मटेरियल मेळटा तें हाडटा तांकां अरेस्ट करता तांचेर केसीसूय बूक करता. शेवटी बेल मेळ्ळ्या उपरांत ते सुट्टा दॅट इज सेकंडरी थंय क्रॅकडावन करता. दुसरें अशें जे हे म्हणजे ॲप डावनलोड जे कोण करतात आनी ॲप जे रुटीनली भुरग्यांच्या मोबायलाचेर जे असतात म्हणजे ते खंयचे ॲप आनी ताजेर जो आसा तो कंटिन्युअसली सायबरच्या अंडर स्टडी करून म्हणजे ते ॲप कशा पद्दतीन तेणी म्हटलां तशें लास्ट एंडींग पर्यंत पावप त्या ॲपाच्या हाजोय स्टडी करता. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा वेन द सायबर क्रायम हेज आनी आमगेले IT इंटेलिजन्स इतले आहा दे कॅन क्लोज डावन द डॉक्युमेंटरी कितें तरी बंद करपाक शकताय ऑन इंटरनेट एवरीथींग. वाय दे कॅनॉट क्लोज डावन दीस एप्स. ही एप्स बंद कराय फॉरगेट अबाउट एप्स इज अ सेपरेट पार्ट. स्पीकर सर शॉप्स जे आहाय आमगे केप्यांक मतदारसंघाक म्हाका दिसता ग्रामीण भागांत पावलें. आतां तुगे खोला पोंतान केप्यां पावलें. ही आतां भुरगीं हे बारीक समाजा भुरग्याक काबार जावन गेले. इट इज अ सिरियस इशू. सी गोवा वॉज फेमस फॉर ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन. स्पीकर सर फेमस फॉर ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन नाव इट इज फेमस फॉर गॅम्बलिंग ऑल्सो. कजिनोज आसलेच आतां गोंय येयल्या हो ते इट इज लॉस फॅमिलीज काबार जाले. स्पीकर वी हॅव टू बी व्हेरी सिरियस. स्पीकर सर परत एकदा सांगता एक जर शॉप हेजे खंयसर आसत हांव पर्टिक्युलरली म्हणजे हांव इन डिटेलान भितर वयता एक सुद्दां शॉप जे आहा पळय न्ही हे चालू दवरपाक दिना. I can give you the evidence. You will suspend the PI. If I give you an evidence, you will suspend the PI from that area. तूं म्हाका दी आतां म्हाका प्रूफ दी हे जाल्या उपरांत आनी तेजें जर ज्युरिडिक्शन कोणाचेर आसत हांव तेजेर एक्शन घेता. येस श्री अंजू वेगस. स्पीकर सर गोंयकार काबार जाल्लो आहा आनी तेच गोंयकाराक आमी हालो गोंयकार म्हणपाक उरलोय ही परिस्थिती जालो स्पीकर सर.
हांव सेम डिमांड परत करता स्पीकर सर. जे ऑफिसर्स आयज सावन इन्वॉल्ड आहे गॅम्बलिंगा जरी तरी आमी दाखोवन दिले तांकांय खबर आहा. विल CM टेक एक्शन अँड सस्पेंड दोज ऑफिसर्स ऑल ओव्हर गोवा. आमी स्पेशली वचोन आमी एविडन्स एकठांय करून दितले. विल यू ऑल सस्पेंड दोज ऑफिसर्स आर कंटिन्यूइंग. कित्याक स्पीकर सर म्हाका कंटिन्यू कोन्न दिया स्पीकर सर. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत गॅम्बलिंग चलता सगळें खबर आहा. पडद घान कोताय पडदो गॅम्बलिंग म्हणल्यार पडद घाताय बरो सिल्का पडद घालताय तितून गॅम्बलिंग चलता. तुका विचारपाक जे स्पीकर सर स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता ताणें विथ प्रूफ दिवचे. ओके हांव तेजेर एक्शन घेता. स्पीकर सर हांव प्रूफ दितलो आनी हांव प्रूफ आनी आमी सगळ्यांनी प्रूफ दिल म्हणटरी इनकॉम्पिटन्स ऑफ द डिपार्टमेंट कोट्टा. याद स्पीकर सर प्रूफ आमकां मागोन घेवप इज इन कॉम्पिटन्स ऑफ द डिपार्टमेंट. हे मागीर बरोवन दिवचें पडटलें कित्याक दिस इज नॉट द रायट वे स्पीकर सर. बट वी वॉन्ट सस्पेन्शन ऑफ द ऑफिसर्स द डे वी गिव यू प्रूफ ऑफ द पास्ट. जे दिसाक असेंब्ली कॉमेंट जाल्या 2 दीस त्याचे पहिले बंद जाला. व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आणि प्रूफ हाडून दिले जाल्यार म्हजो एक प्रश्न आसा. हे जे ऑनलायन गेम्स आसा हे रमी पोकर बी ताचेर सरकार कितें घेतलो एक्शन कितें घेतलो तांणी ताचेर पळय म्हाका इतलेंच दिसता आमचो जो सायबर सेल आसा हे कितें करता हे गेमीचो मोडस ऑपरंडा कसो आसा तो पळोवपाक जाय. ते पयलीं कितें करता भुरग्यांक ते अट्रॅक्ट करता पयलीं तांकां इजिली विन करपाक दिता आणि मागीर तांकां तुमी पयशे लायले जाल्यार तुमी फास्ट यू वील गो अप रायज द स्टेप्स. ही सगळो मोडस ऑपरंडा शिकोवन ताचेर ते बंद करूं जाय. कितलेशेच भुरगे अशे टायम वेस्ट करता पयशे वेस्ट करता तांचे लायफ पिड्ड्यार जाता. सरकार ताचेर कितें घेतलो स्टेप्स तुका. स्पीकर सर हे एडवर्टायजमेंटूय बी म्हणजे होर्डिंगाचेर एडवर्टायजमेंटूय लागपाक लागलेले. हांवें तें चॅक केलें की ते ऑनलायन गेमींग म्हणून डायरेक्टली बीग होर्डिंग्स तेंच्यांनी सगळी कडेन लायल्ले. हांवें चॅक केल्या उपरांत हांवें तें सांगलें की हाव दे कॅन डू द एडवर्टायजमेंट. ताज्या उपरांत स्पीकर सर आमी एक्शन घेतली आनी सगळी होर्डिंग्स तेंची आतां खंयचे एखादें दुसरें उरलां आसतलें बट सगळी होर्डिंग काडून उडयली आनी तांचे ज्यो तेंच्यांनी सायट दिल्ल्यो त्यो सायट आमी ऑलरेडी म्हणजे तेजेर इन्वेस्टिगेशन करपाक सुरवात केला की हाव म्हणजे इफ दे आर ऑनलायन गेमींग जर तांकां परमिशन्स आसा समवेर इन अदर स्टेट्स ऑल्सो जाल्यार ताजेरूय इन्वेस्टिगेशन करपाक सुरवात केला. इवन दो मागीर ते हांगासल्यान डायरेक्टली कशें जाता ती सायट ते डावनलोड करून घेतात आनी तेजेर खेळपाक सुरवात करता तूं म्हणटा तशें. ती पयल्यान पयली म्हणजे फोकस सांगना म्हणून ती होर्डिंग काडून उडयली एडवर्टायजमेंट बंद केला. स्पीकर सर आमच्या हर तरेची एक्शन ह्या बाबतींत घेवपाची सरकाराची तयारी आसा. स्टार्ट क्वेश्चन. तर आता मुख्यमंत्र्यांनी जे सांगलें की एडवर्टिजमेंट हे आमी ताजेर तुमी एक्शन घेतलें आमी तो फॉलोअप केल्लो. एक कंप्लेंट घाल्ली आमी बेलाजिओ म्हणून कजिनो श्रीलंकेचो एडवर्टायज करता बेती. तुमचे एसपीन थंय इन्स्पेक्शन केलें आनी ताणें म्हणलें की काजिनो म्हणटा उतर खंय ना म्हणून. सो ते स्पीकर सर कशें करतात सटल हें करतात सगळ्या कडेन एडवर्टिजमेंट आहा पूण काजिनो उतरना म्हणून तुमी ताका सोडलो. मागीर आमी एक अनस्टार्ट क्वेश्चन घालो. हे अनस्टार्ट क्वेश्चना खातीर तुवें ऑल गोवा एडवर्टायजमेंट होल्डिंग ओनर्स असोसिएशनाक एक लेटर बरयलें. तुवें म्हणल्यार अंडर सेक्रेटरी होम हें लेटर बरयलें केन्ना 11 जुलैक म्हळ्यार 10 दीस जाल्या. आनी कितें म्हणलें तुवें की आमी आतां ताजेर तुमी सगळें आमकां लिस्ट दिया म्हणून. स्पीकर सर जेन्ना तूं म्हणटा की ऑफिसीज आर नॉट इन गोवा बट दे आर बींग अलाउड टू एडवर्टायज इन गोवा एक कॉन्ट्रेडिक्शन स्पीकर सर जाता. ऑनलायन गेमींग नॉट परमिटेड रेव्हेन्यू आमकां मेळना. तिसरें एडवर्टिजमेंट होल्डिंगाचेर अंडर सेक्शन 12A कॅनॉट बी डन. जाल्यार एडवर्टिजमेंट कशें येता. म्हाका अश्युरन्स दी की हे सगळी होल्डिंगां तुमी देंवयतले म्हणून. स्पीकर सर एक म्हणजे नवीन एडवर्टायजमेंट गोंयान एडवर्टायजमेंट पॉलिसी ना. तो म्हणटा तो एडवर्टायजमेंटाचो सुद्दां रेव्हेन्यू जो आहा पळय न्ही वो सरकाराक कांय येयनासलो. तो येना तो येयच ना एडवर्टायजमेंटाचो येनाशिल्लो. लोकल कोणाच्या तरी शेतान कोणाच्या तरी भाटांनी ते लायतात आनी पंचायतीक धरून पंचायतीक कितें तरी परमिशन घेता आनी दितात सरकाराक येना. पयलें आमी एडवर्टायजमेंट पॉलिसी जी आसा पळय न्ही ही फ्रेम करता सो दॅट इन फ्युचर अशा पद्दतीचे एडवर्टायजमेंट हे हांचे भायर काड हें देवय मरे ऑनलायन गेमींग म्हणटा देवय. स्पीकर सर ते करता आनी 100% ऑनलायन गेमिंगाच्या सगळ्या एडवर्टायजमेंट होर्डिंग जी आहा पळय न्ही तितके आमी. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 श्री दिगंबर कामत. येस. स्टार्ट क्वेश्चन 3 श्री वीरेश बोरकर. Sir, I'll like to take question number 3B. 3B. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, जो क्वेश्चन आसा तो आमी ड्रग्साचे रिलेटेड केल्लो गोंयान जो ड्रग्स आसा तेजे रिलेटेड. स्पीकर सर तुमकां मुद्दमून वाचून दाखयता वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेर
that drug-related cases are occurring in the villages, schools, colleges in the state. हो माझो क्वेश्चन आसलो. Being an iconic tourist destination, Goa is prone to use of recreational drugs by tourists like any other tourist destination. Speaker sir, हो म्हाका आन्सर मेळिल्लो आसा. हो डिपार्टमेंटाचो आन्सर जितून ते सांगता की एनी अदर प्लेसीस टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ड्रग्स आसा. सो डिपार्टमेंट सांगपाक कितें सोदता? स्पीकर सर म्हाजो पयलो जो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा तो म्हणजे ह्यो खंयच्यो प्लेसीस आसा ज्यो टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसा त्यो टेबल करच्यो, त्यो सांगच्यो आमकां. सगळ्यांक कळपाक जाय की खंयच्यो टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ड्रग्स प्रमोट करता, ड्रग्स हें करता. हें डिपार्टमेंटान सांगचो. हो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा. स्पीकर सर, ताणें जो प्रश्न विचारला पळय न्ही, बींग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट, वेगवेगळे कडेन टुरिस्टीक प्लेसीसचेर आमी आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत आमी थंय वचून जो कोण ड्रग्स कंज्यूम करता, जो कोण ड्रग्स सेल करता, अशा टुरिस्टीक प्लेसीसचेर ते वचून सीज करता. ही इन्फॉर्मेशन आमचे इन्फॉर्मंट्स जे असतात ते पुलिसाक दितात. पुलिसाची स्वताची इंटेलिजन्स आसात, स्वताचो एंटी नार्कोटीक सेल आसात. हे कंटिन्युअसली म्हणजे फ्रॉम अदर स्टेट्स, विदीन द स्टेट्स, त्यांचे स्टेक होल्डर्स ह्या सगळ्यां कडल्यान ही इन्फॉर्मेशन घेत आसता. तो म्हाका सांगता की प्लेसीस खंयच्यो त्यो सांग म्हणून. स्पेसिफिकली स्पीकर सर, म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमी पर्टिक्युलरली म्हणजे हीच ती बाबा हांव पर्टिक्युलरली खंयच्या बिचाचें नांव घेवन ह्या बिचार चड ड्रग्स आसा, त्या बिचार ना अशें सांगना. बट प्रत्येक फावटी इट वेरीज, वेगवेगळे फावटी. म्हणून तर म्हणजे त्यांनी सांगलें की बींग अ टुरिस्टीक प्लेस अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की आमी सीज करता. तुमी जर पळयशात जाल्यार ह्या वर्साक म्हणजे 1 एप्रील पासून आतां पर्यंत जर आमी पळयत जाल्यार NDPSन केसीस ज्यो रजिस्टर्ड केल्या म्हणजे ह्या वर्साच्यो केसीस 36 आसा, पोरच्यो 68 आसा. ते आमी इट इज एन झिरो टॉलरन्स पॉलिसी ड्रग्स ट्रॅफिका खातीर स्टेट ऑफ गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट. Speaker sir, एक मिनिट. हो आन्सर मुखेलमंत्रीन दिला न्हू. इट लुक्स एज इफ यू आर गोइंग टू जे आन्सर रॉंग ऑफ स्पीकर सर. दिस इज नॉट अ गुड एक्झाम्पल यू आर सेटिंग. इट लुक्स एज इफ यू आर गोइंग टू मेक ड्रग्स एज एन एसेन्शियल सर्विस. स्पीकर सर, हो जो सीएमान आन्सर दिला सगळे लोक आयकता, सगळे लोक पळयता. तितून आनेक जो आन्सर दिल्लो आसा तो रीड करून दाखयता. नो ड्रग केस हॅज बीन बुक or come to notice in any school or college in the state. वो आन्सर दिल्लो आसा. आतां रीड करून दाखयला. हांव आनीक तुमकां रिपोर्ट रीड करून दाखयता. 5 interns at Goa Medical College found possessing drugs. Police case filed. स्पीकर सर, हो आर्टिकल आसा टायम्स ऑफ इंडियाचो, नवीन टायम्साचेर येयल्लो. हो हांव टेबल करता. स्पीकर सर, आनी हो जो आन्सर दिल्लो आसा डिपार्टमेंटान, क्लियर कट डिपार्टमेंटान, तितून स्कूल आनी कॉलेजीस मेन्शन केल्ल्यो. जी गोवा मेडिकल कॉलेज जी आसा, गोवा मेडिकल कॉलेज आसा स्पीकर सर, ही कॉलेज ही म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता. आनी तेज्या सरावंडींग सायडीक कुजिरा आसा, कुजिरा कॉम्प्लेक्स आसा, स्कूल कॉम्प्लेक्स आसा. थंय स्पीकर सर टिंटेड गाडयो भोंवता, टिंटेड गाडयो. आनी हें हांवें DGPक बसून सांगलेलें की हें चालू आसा म्हणून. स्पीकर सर, असो जो रिपोर्ट आसा, अशे जे इन्सिडंट्स आसा, आनी अशें हांगाच न्हू कितलेशे कडेन बाकीचे खूब आर्टिकल लागले, खूब येतले आसले. प्रश्न स्पीकर सर, म्हाजो सेकंड प्रश्न आसा. डिपार्टमेंटान हो जो हांवें रीड केला तो कित्याक हिडन दवरिल्लो, कित्याक सांगूंक ना डिपार्टमेंटान? हो दुसरो प्रश्न आसा. आनी ही जी एरिया आसा ताका लागून अशे आनीक कितले प्लेसीस आसा, आनीक आसा काय ना ते आन्सर करचे, कित्याक हो आन्सर क्लियर ना. स्पीकर सर, आमी न्यूजपेपरान येयल्ली न्यूज ही आन्सर म्हणून दिवंक शकना. स्पीकर सर, हेका फॅक्ट फायंडिंग्स आसात. स्पीकर सर, हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जाता. खंयची केस रजिस्टर्ड जाल्या उपरांत तेजेर FIR रजिस्ट्रेशन जाता आनी ताज्या उपरांत तेजी पुराय आमची इन्व्हेस्टिगेशन टीम ही इन्व्हेस्टिगेशन करता. आनी तो म्हणजे सेल्फ कंज्यूम करतालो, विकतालो काय आनी कित्याक आयिल्लो, नो डावट तो जी म्हणटा पळय न्ही, इट इज एन टिंटेड कार कोण घेवन भोंवता. टिंटेड कार घेवन भोंवता म्हणजे तो ड्रग विकता आसतलो अशें हांव म्हणना, आनी अशें आमी म्हणूंक शकना. टिंटेड कार आसूंक जायना म्हणजे अकॉर्डिंग टू अवर ट्रान्सपोर्ट हें
टिंटेड कार दॅट इज ट्रू बट आमी डायरेक्टली हें करपाक शकना त्या खातीर स्पिकर सर जेन्ना जेन्ना तो म्हणटा पळय न्ही आमकां खंयसरूच अशा पद्दतीच्यो स्कुला कडेन किंवा कॉलेजीच्या कॅम्पसान अश्यो केसी खंय तरी आमी त्या खातीर म्हटलां बींग अ ट्युरिस्टीक प्लेस वेगवेगळ्या ट्युरिस्टीक जाग्यांचेर आमी ड्रग मेळना म्हणूंक ना मेळ्ळा म्हणून तर केसीस रजिस्टर्ड जाल्या ट्युरिस्ट आतां ड्रग्स यूज जे आसा पळय न्ही हे कोण तरी ट्युरिस्ट करतात थोडे फार म्हणून तर आमी म्हणटा की तेंचेर आमी केसीस रजिस्टर्ड केल्या आनी टायम टू टायम आमी स्पिकर सर म्हणजे फाटला आतां म्हाका दिसता 25 किलो ड्रग्स वेगवेगळे स्पेशली विथ गांजा हो खूब मोठ्या प्रमाणात आनी मागीर वेगवेगळे डिफरंट टायप्स ऑफ ड्रग्स जे आसा हे सीज करता आनी हे सीज केल्ले ड्रग्स जे आसा हे कालांतरान आमी हे ड्रग्स डिस्पोजूय करता स्पिकर सर स्पिकर सर जो सीएमान सांगला की खंय आसतलें हें खंय ना तें जीएमसीचे हॉस्टेल आसा हॉस्टेलाचे टॉयलेटीन सर टॉयलेटीन तो डायरेक्टली जे आसा पळय न्ही जीएमसीच्या हॉस्टेलान हे म्हणूंक शकना स्पिकर सर ह्या हॉस्टेलात भुरगीं रावतात स्पिकर सर हो रिपोर्ट येयल्लो आसा स्पिकर सर रिपोर्ट्स येयल्लो आसा हे म्हणूंक शकना स्पिकर सर डायरेक्टली तो रिपोर्ट येयल्लो आसा 2022 स्पिकर सर विड्रॉ करचे स्पिकर सर इतक्या पद्दतीत दोन स्पिकर सर म्हणूंक शकना हो जो आन्सर येयला स्पिकर सर हो आन्सर येयला तो कंप्लीटली रॉंग आसा करचे न्ही ती भुरगीं आसता हे म्हणूंक शकना स्पिकर सर हांव लास्ट क्वेश्चन म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी क्वेश्चन घेता स्पिकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी स्पिकर सर सॉरी स्पिकर सर तो डायरेक्ट हे म्हणूंक शकना स्पिकर सर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजीन हे तो म्हणूंक शकना स्पिकर सर हे रिपोर्ट्स आसा हे हांव म्हणटा हे रिपोर्ट्स आसा स्पिकर सर एक्सपेंज कर स्पिकर सर हे रिपोर्ट्स आसा हे न्यूजपेपराचेर येयल्ले मेडिकल कॉलेजीक बदनाम करूंक शकना स्पिकर सर एक्सपेंज कर स्पिकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी उरलेलो आसा हांव लास्ट सप्लिमेंटरी घेता म्हाजो विरेश बोरकर सर हांव लास्ट सप्लिमेंटरी घेता स्पिकर सर तेगे तिसरो उला सप्लिमेंट स्पिकर सर पयलीं एक्सपेंज कर जीएमसी मेडिकल कॉलेज म्हणूंक शकना तो वेंजी वेगस स्पिकर सर वेंजी वेगस तिसरो सप्लिमेंट स्पिकर सर लास्ट सप्लिमेंटरी एक्सपेंज स्पिकर सर कितें तिसरो सप्लिमेंटरी एक्सपांड करा यस एक्सपांड स्पिकर सर तिसरो लास्ट सप्लिमेंटरी उरला ए वेंजी वेगस स्पीकर सर श्री विजय सरदेसाई लास्ट सप्लिमेंटरी सर जय सरदेसाई एक नाव घेतलं मला तुझं नाव कॉल कर ड्रग्साचे मॅटरान वेंजी वेगस स्पिकर सर वेंजी वेगस स्पिकर सर कितें सर स्पिकर सर लास्ट सप्लिमेंटरी तेगे एक सप्लिमेंट दी मरे तेका उलते गेलो लेट हिम फिनिश नो इट इज सच अ इम्पॉर्टंट टॉपिक्स बिकॉज आई थिंक यू शुड हियर हिम आउट सप्लिमेंट घेते गेलो स्पिकर सर तेगे मातशे supplement तिसरे सप्लिमेंटरी मातशे घे स्पिकर सर कितेंय म्हणटा आनी मागीर एक्सपोज करता म्हणपाची जाल्ली आसा सवय विरेश दोन बरोबर आसा तुका न्ही तिसरो उरलो तर हांव जाणाशिल्लो पण तरी आसतना जे सीएमान सांगता पळय मेडिकल कॉलेजीक डायरेक्ट जे आसा न्ही नांव घेवप हे बरोबर ते एक्सपांड केलें न्ही डायरेक्ट कसो तर तो हॉस्टेलान मेळटा जाग्यार बसून बस तूं भायर मेळटा म्हणटा तोपर्यंत हांव उबी रावलो वेंजी वेगस तेगे सप्लिमेंट घे पयलो विरेश बोरकर स्पिकर सर म्हाजो तिसरो सप्लिमेंटरी आसा तिसरो लास्ट क्वेश्चन रीड करून सांगता स्पिकर Last question. whether the department has identified any hotspots where such activities are taking place. Such hotspots are identified in Sanandre. There are no identified hotspots in the state. Speaker sir, तुमकां परत एकदा सांगता ड्रग्स वर्थ रुपीज 1.5 lakh seized. हो आर्टिकल आसा स्पिकर सर LSD lab busted in Goa's Anjuna. Drugs worth over 25 lakh seized. हो आसा आनी एक कुंडू नेटिव्ह ऑफ वेस्ट बेंगाल आनी स्पिकर सर परत एकदा तेच आसा प्रश्न विचार न्ही प्रश्न कितें तुका आन्सर कितें जाय हय स्पिकर सर हॉटस्पॉट ना म्हूण सांगला डिपार्टमेंटान जाल्यार हो जो आसलो तो कितें हो बंपर हॉटस्पॉट जालो तो डिपार्टमेंट आन्सर कित्याक दिना दिस इज अ ब्रीच ऑन प्रिविलेज स्पिकर सर आतां म्हाका आन्सर करूं न्ही हय स्पिकर सर आमी खंय तरी एकेजे कडेन ड्रग्स सीज करता ताका अरेस्ट करता आनी ताज्या कडेन 2 किलो मेळ्ळो कोणा कडेन अर्द किलो मेळ्ळो कितें तो म्हणजे तो हॉटस्पॉट जायना स्पिकर सर एकी कडेन एकदां केस रजिस्टर्ड जाली काय मिडिया तेजी न्यूज हाडटा ह्या जाग्याचेर कोणाक तरी अरेस्ट केले आनी ताज्या कडेन
मेळ्ळो ताका अरेस्ट केलो ताका भितर उडयलो ताका केस रजिस्टर्ड जाली तेजी आनी तो कितले तरी थोड्या तेंपान पळय सुट्टा दॅट इज नॉट अ हॉटस्पॉट. स्पीकर सर, अश्यो केसीस आमी खूब रजिस्टर्ड केल्या वेगवेगळे कडेन. फाल्यां सकाळीं खंयच्या तरी एखाद्या हॉटेलान एखादो कोण तरी ट्युरिस्ट रावतालो ताका धरलो म्हणजे तें हॉटेल इज एन हॉटस्पॉट? तशें जावंक शकना. तो कोण तरी येवन थंय ड्रग्स घेवन रावल्लो म्हणून त्या हॉटेलाक आमी फाल्यां सकाळीं बदनाम करतले? तशें जावंच शकना स्पीकर सर. ताची ताका केस रजिस्टर्ड जाली तेजेर काय ताका अरेस्ट केलो, दॅट इज नॉट हॉटस्पॉट. येस वेन्जी वेगस. स्पीकर सर, ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर जाता. स्पीकर सर, ड्रग्स मॅन्युफॅक्चर जाता आनी हॉटस्पॉट न्हू. रिपोर्ट्स आसा. वेन्जी वेगस. बरें स्पीकर सर, आयज वीड इज द न्यू नीड ऑफ यंगस्टर्स स्पीकर सर. आनी ड्रग्स गोंयकाराचे दारी पावल्ले आहा. भुरगे इस्कॉलान ड्रग्स पावल्ले आहा. भुरगे जे ड्रग्स घेतात आज कॉलेजींनी ते माय पायक त्रास करता, ते एडिक्ट जाले म्हणटरी दे आर बिटींग. आय हॅव गॉट केसीस इन माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर. सो स्पीकर सर, केकीन ब्रावनी आहा आज ड्रग्स घालून, मारिजुआना घालून ब्रावनी बेसिक प्रश्न आसा, ब्रावनी आसा. तुका स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर. दोन भागांनी क्वेश्चन एकू फ्रेम करता. Government of Goa should put on all their websites that no drugs in Goa, all their websites. This will give a strict, disciplined example that we are not going to tolerate drugs. FDA should be given instructions to go and raid wherever there are pastry shops where they have doubts that there is brownies made of weed. नादा तुमकां खबर ना जाल्यार तेंय सांगचे ते खबर ना म्हणून तेंय मागीर आम दिताय तुका. अरे तुजो प्रश्न एक प्रश्न सांगलो तुका की एफडीएन रेड मारपा जायो पेस्ट्री शॉप्सांचेर जे जाग्यांनी ब्रावनी आणि केक्स मेळटाय. सेकंडली गव्हर्मेंटाचे सगळे वेबसायटींचे नो ड्रग्स इन गोवा म्हूण वी हॅव टू प्रमोट दिस. दिस इज गोइंग टू सेंड अ स्ट्रॉंग मेसेज दॅट वी आर स्ट्रिक्ट ऑन ड्रग्स. स्पीकर सर, एंटी नार्कोटीक सेलाक आमी अवेरनेस सदांच करीत आसता. 26 जून इज अवर इंटरनॅशनल एंटी ड्रग डे. ह्या निमित्तान आमी सगळी कडेन वेगवेगळे आमी तेजी बुकलेटूय ताका सर्क्युलेट केल्या. आमी कितें प्रोग्राम करता एंटी ड्रग डे आनी ड्रग्सचो अवेरनेस करपाक कॉलेजींनी, स्कुलांनी, पब्लीक रॅली, हॅकाथॉन हे सगळें करीत आसा. ताणें म्हटल्या त्या प्रमाणे हांव एंटी नार्कोटीक सेलाक स्पेशली आनी कामाक लायता की कशा पद्दतीत आमी नो ड्रग्स हे प्रमोट करपाचे पळय. ऑल वेबसायट्स, ऑल डिपार्टमेंट वेबसायट्स. आयक न्ही म्हाजें, ते फक्त सगळ्या वेबसायटीचेर नो ड्रग घातले म्हणून जावचें ना, पण कशा पद्दतीत प्रमोट करपाचें हें हांव एंटी नार्कोटीक ते हांवें आनी तुवें सांगच्या पेक्षा दे आर एक्सपर्ट, तांकां हांव कामाक लायता. दॅट इज वन. तो म्हाका सांगता. दुसरें, गोंयच्या सगळ्या पेस्ट्री शॉपांनी सगळे म्हणणें जे जाग्यांनी वीड केक्स आणि marijuana ब्राउनीज जे जाग्यांनी चालू जाला, वीड केक्स आणि marijuana ब्राउनीज जे जाग्यांनी कॉमेर्स जाला, यू हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट अनलेस यू वॉन्ट मी टू टेल यू अगेन. सी यू आर नॉट अवेअर. तू जर म्हाका सांगता सांग म्हणून हांव सांगता तुका, बट देन यू आर फेलिंग अगेन इन द सेम वे. स्पीकर सर, ताका जाय आसत जाल्यार हांव अशा पद्दतीन marijuana ब्रावनी आनी कसलो केक, वीड केक हे दोनूय गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, हांव जाय जाल्यार आमच्या पयलीं कित्याक सगळ्या वचून जर ते चॅक करपाक लागले जाल्यार बिझनेस डिस्टर्ब जातलो. ताजो म्हणनाचो तू परत गुन्हा. युअर इंटेलिजन्स शुड नो वेअर दिस इज हॅपनिंग. युअर इंटेलिजन्स शुड नो. पयलीं आय एम काढून पळय सगळ्या म्हणूंक ना तेणी. हांव नांव घेना कित्याक मागीर तूं म्हणटलो इन्स्टिट्यूशना नांव घेयल म्हूण. मागीर तुवें पयलीं म्हटलें की सगळ्या हांव त्या खातीर तुका सांगता आमकां सगळ्यांचो बिझनेस डिस्टर्ब करपाचो गरज ना. सगळ्याक म्हणना. आय हॅव सेड वेरेवर देयर इज वीड केक्स यू विल फाइंड आउट. हांवें तरी सगळें आयकलां. तुवें आयकलां काय ना युरी? सगळ्या म्हटलें ते तेणी. स्पीकर सर, हो गंभीर इश्यू आहा. ये मुख्यमंत्री विजय सरदेसाय. The seriousness is being lost here. Speaker sir, I am serious. Speaker sir, I am serious. त्या खातीर मागे constituency चलता. Speaker sir, विजय सरदेसाय. Parents have been beaten, sir. By Rota because the children are hitting them when they don't get drugs. They are not in their senses. Speaker sir, such a serious thing. Anti narcotics आणि आमगे anti narcotics आहा यहाँ ते हा. स्पीकर सर, एंटी नार्कोटीक सेलाक अशा पद्दतीचे जेंचेर डाऊट आसा हांव तांच्या वचून चेक करपाक लायता. विजय सरदेसाय. प्रत्येक गजालीचेर उलोवपाक जायच अशें ना. Speaker sir, is the Chief Minister aware of the statement of the Police Commissioner of Hyderabad, C.V. Anand,
that when drug raids are happening in Goa, the Goa police are not cooperating. Second, are you going to have your own manual? So, Speaker sir, म्हजे कडेन मॅटर आहा जंय हिस्ट्री शीटर परते इन्वॉल्व जातात इन ड्रग रिलेटेड केसीस आनी तुमी जेन्ना तांकां हिस्ट्री शीट ओपन करूंक वता ते हायकोर्टान वतात आनी हायकोर्ट कितें म्हणटा की द प्रोविजन्स ऑफ द बॉम्बे पुलीस मॅन्युअल आर नॉट एडॉप्टेड इन गोवा म्हणून ताका हिस्ट्री शीट आमी करूंक शकना. छोटू सिंग म्हणटा तो मायकल ताजेर उलयतालो ताजी मॅटरान जाल्लें सेम मॅटर जाल्लें तुमी जेन्ना ताका हिस्ट्री शीट म्हणून मूव केली दे सेड नो बिकॉज बॉम्बे पुलीस मॅन्युअल यू डोंट हॅव अ पुलीस मॅन्युअल. सो दोन इश्यूज आहा एक हैदराबाद पुलीस म्हणटा गोंयचे पुलीस कोऑपरेट करना हें कित्या खातीर आनी दोन तुमचो पुलीस मॅन्युअल तुमी नवें करतले काय बॉम्बे पुलीस मॅन्युअल तुमी एडॉप्ट करतले. स्पीकर सर त्यांनी पयलो जो सांगलो पळय न्ही हैदराबाद DGPन आमचेर आरोप केल्लो म्हणून हांव ताका कळपा खातीर सांगता हैदराबाद DGPक आमच्या पर्सनल DGPन फोन केलो ती गजाल वेगळी आमी रायटिंगान ताका लेटर बरयलां म्हजे कडेन लेटर आसा जाय जाल्यार तेणी ताजो कांयच रिप्लाय दिवंक ना म्हणजे जवळपास 3 म्हयने जाले म्हणजे तुका जर कितें गोंयच्यान एविडन्स जाय तुका जर अशा पद्दतीत कितें कॉपरेशन जाय आसा तूं रायटिंगान आपल्याक सांग जाला कितें हितून स्पीकर सर 2 गजाली बरेच कडेन भायल्यान पुलीस येतात आनी त्यो गोल्ड स्मिथच्यो केसीस आसा पळय तूं हांगसर चोरला म्हणटा तो चोर येता हो हेणी घेतला म्हणटा ताका धरता आनी व्हरता तेन्नाच्यान स्पीकर सर आमी म्हणजे तांकां हे करपा खातीर पयलीं आमच्या पुलीस स्टेशनार रजिस्टर्ड करा मागीरूच तुमी आमच्या गोल्ड स्मिथाक व्हरा. द सेम केस हांगासर ताका सांगलें तुका जर तुजे कोण हांगासर जर ड्रग पॅडलर गोंयान येयले आसा तूं आमकां सांग आमीच तांकां धरून दिता. रायटिंगान लेटर धाडला तेणी परत लेटराची रिप्लाय आमकां कांयच दिवंक ना की ना फोन कॉल करून तेणी आमकां लिस्ट धाडूंक ना. दॅट इज अ वन थिंग. दुसरें तेणी जो मुंबय मॅन्युअल जो म्हटला ओके टू एडॉप्शन फॉर द मुंबय मॅन्युअल फॉर दॅट हिस्ट्री शीटर्स स्पीकर सर आमचे एडॉप्शनच्या ऐवजी म्हणजे आय चॅक विथ माय डिपार्टमेंट कारण MHA हितूर टायम टू टायम चेंजीस करीत आसा म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांच्या बरोबर कन्सल्ट करून वेळ पडलो जाल्यार सेपरेटली मॅन्युअल जो आसा तो गोवा सरकारचो आसतलो. स्पीकर सर तुमचे लेटर आणि ते CV आनंदाचे लेटर मातशें प्लेस करा आता. बसून घेत या स्पीकर सर हांव म्हाका आत्तां हाडलेलें ना म्हटल्यार मागीर हांव प्लेस करता. स्पीकर सर आतां आमी ड्रग्साचो सिरियस इश्यू उलयता आमच्या पुलिशेचेर आमचो सगळ्यांचो विश्वास आसा. आतां पुलिसांक म्हणटा तें सगळें खबर आसा जर तांकां सगळें खबर आसा जाल्यार हे ड्रग्स खंयच्यान खंय वता कोण खंय घेता कोस्टलाक जास्त आसा तेंचो सर हीच गोश्ट तांकां कशी खबर ना आनी जर खबर ना जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्र्याक की तेणें ताचो पुलीस फोर्स वाडोवपाचो इंटेलिजन्स वाडोवपाचो आनी हेज आय एम सपोर्टिंग ऑल माय कलिग्स ड्रग इज अ रियली सिरियस इश्यू फुडले जनरेशन पिड्ड्यार जातले सो त्या खातीर प्लीज हाचेर आनीक सरकारान जाल्यार बजेट जास्त घालपाची पण ते ड्रग्स वाल्यांक तांकां ते सोदून काडपाचे आनी ताचेर हें करपाचें. थँक्यू. स्पीकर सर आमच्या पुलिसेक खबर आसा म्हणून तर आमी अरेस्ट करता. प्रत्येक फावटी गोंयांत खंयच्यान एंट्री जातलो कोण घेवन येता आनी कशे येतात बाय वीच रूट म्हणजे तो रेल्वे रुटार जाता रोडार जाता बाय खंयच्यानूय येवनी बट त्या खातीरच तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी डिटेक्शन करपाक शकले तांकां अरेस्ट करपाक शकले आनी ड्रग्स डिस्ट्रक्शन करपाक शकले. त्या खातीर अशा पद्दतीत आमचे एंटी नार्कोटीक सेल इन कोऑर्डिनेशन विथ ऑल द अदर डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 केदार नायक केदार नायक केदार नायक नंबर 4A घेतल्या उपरांत येना केदार नायक क्वेश्चन नंबर 4A स्पीकर सर 4A स्पीकर सर खूप झाली चर्चा खूप झाली त्या प्रश्नाची चर्चा केदार क्रोज श्री मंत्री स्पीकर सर answer as per soft copy provided on the computer. Yes, Kedar Naik. Okay, sir. The question is whether the government is aware about the current flooding at Girum near Green Park Hotel in Saligaon constituency. If so, the steps taken to solve this long pending issue. Sir, magar reply mela ki estimate for flood control and improvement of waterways of Tar Moira River from Girum to NH Bridge at Tar Junction Mapsa in Bardes Taluka amounting rupees 41 crore 94 lakhs. Speaker sir, I question कितें विचारलेले whether the steps are taken to solve the current flooding issues. Speaker sir, हो जर इश्यू सॉर्ट आउट करतलो जाल्यार हे सगळे कन्स्ट्रक्शन करपाची गरज ना
हे जर सॉल्व करतलो जाल्यार सिरियसली थंय ड्रेजिंग करपाची गरज आसा. जे चॅनल थंयचे आसा ते चॅनल पुरावल्ले आसा, हे चॅनल ओपन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर गेले कितल्याच म्हाका दिसता वर्सां जालीं एवरी इयर आमी येता सेम हो आतां हांवूच 2 वर्सां जालीं हो प्रश्न मांडीत आसा पूण हेजेर कांय सुटका जायना. आनी कालूय हांवें तो कॉलिंग अटेन्शन हाडून हांवें विचारलेलें की उदक भरून भरून थंय शेतकारूय जे आमचे भाव आसा थंय सगळीं शेतां बुडल्या. ते मेहनत घेता, ते आपले नांगरतात शेत, आपले घामाचे पयशे घालतात भितर आनी फायनली हे जर चॅनल ओपन जायना जाल्यार तेंच्या शेतान उदक भरता. सो हेका लागून स्पीकर सर कितें एक्शन घेतलें ती म्हाका सांगची. सवाजी महाशय, मना बरें दिसलें. सादारणशे 15 मिनटां आमी ड्रग्साचेर आयकताले. ड्रग्सा वयल्यान बाब केदारान हावसाचो विशय जो आसा पळय न्ही तो उदकाचेर हाडिल्लो आसा अशें म्हणून. बाब केदारान हो जो विशय काडला पळय न्ही एकदम गरजेचो विशय तसो. कारण साळ न्हंय जी आसा पळय न्ही ह्या न्हंयचेर इतक्या वर्सां सहसा लक्ष दिलें गेलें ना. आनी जेन्ना म्हजे कडेन ही जबाबदारी आयली तेन्ना आमची काही इंजिनियर्सां घेवन ही साळ नदी आमचो बाब जोशुआ आशिल्लो, नंतर आमचो बाब कालुशी बीन आनी तुमी बीन सजेस्ट केल्लें आनी त्या अनुसार हेजी स्टडी केल्ली आसा आनी एक स्टडी करून एक प्रोजेक्ट घेवपाक केल्लो आसा. सॉरी म्हापसा तार नदी जिका म्हापसाय नदी म्हणटात नदी म्हणटा. तर ह्या संबंधी हो प्रोजेक्ट घेवपाक केल्लो आसा. मुखार एक 2-3 म्हयन्यात टेंडर जातलें. सादारणशे 4.5 किलोमिटर ही न्हंय आसा. गिरीम साकून ती म्हापसा तार म्हणटा पळय न्ही थंय पर्यंत जवळ जवळ 4.5 किलोमिटर आसा. ही 4.5 किलोमिटरी ताजें डिसिल्टिंग आनी ताजी सायड जी आसा पळय न्ही रिटेनी वॉल्स किंवा बँक रिवर बँक्स आसा पळय न्ही हे सगळें घेवपाक केल्ले आसा. सादारणशे नोव्हेंबर-डिसेंबरान हें काम सुरवात जातली. स्पीकर सर हांव तेंच सांगूंक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टराक की हें जें काम आसा हें सायमल्टेनियसली जावं, हें केन्ना जाता तेन्ना टेंडर जावं. पूण आतां स्पीकर सर हें उदक ना वचल्या कारणान म्हाका दिसता ऑनरेबल डेप्युटी स्पीकर, ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर, आमचो ऑल्दोनचो MLA बाब काल्लूस हांकां सगळ्यांच्या ह्या शेतांनी उदक भरता, सगळ्यांच्या घरांनी उदक भरता. सो स्पीकर सर हे इंजिनियर्स जे आसा हेंच्यांनी म्हाका दिसता होमवर्क करपाची गरज आसा. गेले म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं हे कंटिन्यू भरता. हेजेर कितें तरी हेंच्यांनी सुटका काडपाक जाय. जो रूट कॉज कितें आहा तो फायंड आउट करपाक जाय. जर ते फुडें तार ब्रिजा कडेन थंय जर ते आडावता उदक जशें थंयचे कोण जाणटे आनी सगळे लोक सांगतात जाल्यार फोडपाची गरज आसा. सो हे सायमल्टेनियसली काम जावं न्ही पूण इम्पॉर्टंट ड्रेजिंग करून ह्या उदकाचो फ्लो चालू करपाची स्पीकर सर गरज आसा. स्पीकर सर एक सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा म्हजो. The date by which department will undertake total desiltation with amphibious JCB? कितें म्हटलें? Amphibious. सवाज महाशय, ह्या विशयाक धरून म्हाका आनीक 2 गजाली सांगपाक जाय. एक म्हटल्यार हायवेचें काम चलता आसतना बरेच प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन मटेरियल जें आसा पळय न्ही तें मटेरियल दोनूय सायडीन उडयिल्लें आसा आनी त्यामुळे थंय उदकाचें ब्लॉकेट जाता. एक आनी अजून एक मोठो विशय मेजर विशय आसा अशें म्हाका तरी दिसता. तो आमचे बानादीक त्या भागातले आमदार आसा सगळ्यांक लक्षांत घेवचें पडटा. तें म्हटल्यार नॅशनल हायवेक पोंदच्यान जे उदक क्रॉस जावपा खातीर पायप घातल्यात पळय न्ही ती बारीक घातल्यात. थंय बॉक्स कल्वर्ट आनी एक कमीत कमी एक तरी जावंक जाय. आनी त्यामुळे मुखाल्ले एक 15 दिसांत आमी आमचे PW मिनिस्टर जे आसा पळय बाब काब्राल ताजे कडेन मिटींग घेवंक पळोवया. CMA कडेन मिटींग घेवची पडटलें. एक बॉक्स कल्वर्ट जालो जर जायत जाल्यार फॉर एवर हे उदकाचो प्रॉब्लेम जे थंय जें फ्लडींग जाता पळय न्ही हय ते पायप रिप्लेस करचे पडटले. आनी एक बॉक्स कल्वर्ट घेतलो जर जायत जाल्यार पेरेनियली म्हणजे जे प्रॉब्लेम्स हे आसा हे फॉर एवर कॅन बी सॉर्टेड आउट अशें म्हाका तरी दिसता. एलोंग विथ दीस वॉट वर्क वी हॅव टेकन अप. तुवें जें म्हटलां पळय न्ही एम्फिबियन मशीन वगैरे वगैरे जें कितें जाय तें सगळें करपाक पळयता ते हातूंत भितर ते विथीन दॅट प्रोजेक्ट इट सेल्फ. स्पीकर सर थंय बॉक्स कल्वर्ट एक ऑलरेडी आशिल्लें आनी ताज्या पोंदाक एक थंय वॉल बांदलेलो. तो बॅरियर कसो थंय हे जातालो म्हणजे उदक थंय फ्लो जायनाशिल्लें. तो स्पीकर सर ह्या मनसुना पयलीं आमी फोडलो पूण तो फोडून सुद्दां फुडले जे उदकाचे आमचे मातयेचे लेवल वयर आसल्या कारणान हे सायडीचें उदक ते सायडीन फ्लो जायना. वॉटर लेवल जें आसा ह्या सायडीन हें आसा कमी आनी फुडें चड आसा. सो हें सामकें थंय तकली म्हणजे इंजिनियर्स JCBs घालता पूण ते आपूण थंय उबे रावन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी ते वॉटर चॅनल क्लियर करपाक जाय. स्पीकर सर सप्लिमेंटरी क्वेश्चन नंबर C. Whether the government has any plans to construct the sidewalls of the rivulet. Then म्हाका मेळ्ळा की there is a provision of construction of wall protecting the banks of the river at vulnerable stretch for length of about 1,200 meters. Speaker sir, हे खंयच्यान खंय येतलें आनी केन्ना पर्यंत हें जावंक शकता पयलें?
हे गिरीम जे जाग्यार न्हंय सुरू जाता ह्या न्हंयक सादारणशे 3 ते 4 नाला आसात आनी गिरीम थंय त्या न्हंयची सुरवात जाता आनी ती सारकी तार म्हापसा तार म्हणटा पळय न्ही ज्या जाग्यार ब्रिज आसा थंय ती पावता. तर तितलें सगळें पोर्शन जवळ जवळ 4 किलोमिटर पोर्शन जें आसा पळय न्ही हें आमी दोनूय सायडीचे वॉल्स आसा पळय न्ही ते घेवपाक केल्ले आसा सो दॅट उदकाचो चॅनल जो आसा पळय न्ही तो क्लियर जातलो. म्हाका एक सांगन दिसता आमचे केदाराक ते म्हटल्यार एकदां काम सुरू जावं न्ही पर्सनल बी आमच्यान वचून पळोवपाक जाता मदीं काम सुरू जालें म्हणटरी मेन म्हणजे उदकाची वॉटरवे जी आसा पळय न्ही ती पयली क्लीन जावपाक जाय ती ताजो स्लोप जो आसा पळय न्ही तो मेनटेन जावपाक जाय. आनी दुसरें मुखार एक सांगन दिसता म्हाका की मोयरा धरून मुखार जें आसा पळय न्ही द रिवर कमींग अप टू द माउथ ऑफ मांडवी तितक्या पर्यंत आमकां एक काम करचें पडटलें की दॅट पोर्शन ऑफ द रिवर कम्स अंडर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स तांचे कडेन एक मिटींग घेवची पडटली की वयर आमी निवळ केलें म्हणून जायना वयर आमी वॉटर चॅनल क्लियर केलें म्हणून जावचें ना सकयल आसा तोय बी क्लियर जावचो पडटलो. सो मुखाल्ली एक 8-10 दिसां म्हणजे बिफोर 10th वील हॅव वन मिटींग विथ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑल्सो. स्पीकर एक एडिशनल सप्लिमेंटरी लास्ट विचारता. स्पीकर तीन क्वेश्चन झाले तुमचे. This issue also is suggestion bordering Aldana constituency. So this flooding which is taking place near Green Park is also affecting me. First, I want to thank the Honorable Minister of WRG for being proactive. आमचे केन्ना desilting करून जाय आसलें तें you have sent the machinery immediately and a party that was not so much flooding as it was last year because we did prompt desilting before the monsoon. But problem, as you have rightly said, first is the highway. Highway was built without making provisions for the water flow. So it has blocked water and stagnating the water on either side of the road. This thing, you're getting the flood over there on your side while we are getting on Bastora Palian side. I think it's affecting also Porvorim to a stretch. Up to the Bastora Tar bridge, Tinga, it is within your jurisdiction. But beyond that, we have got Waters Hyacinth which has come. And that you say is now with the captain of ports, because that has to be cleared, because you can go underground only when you clear the top. So once that is cleared, because otherwise there is no place for the water's coming out and on the land. So my request is, please make sure that this kind of coordination goes. Now another problem comes, Mapsa River now under that Indian Waterways Authority, because the question is whether the control has gone to the Indian Waterway Authorities or remains with the captain of ports. That also will have to be examined. Yes. Because 9 rivers have gone now in the hands of Indian Waterway Authority. So the cleaning permission, whose permission has been taken, please expedite this, because otherwise this will be not only entering houses and destroying houses, but even people, it can drown the people when they are in this. See, right now the position is with us, with the WR department and captain of ports. Still, what we'll do, by 5th or 6th, we'll have one meeting with the captain of ports. So that the lower portion desilting, dredging, desilting, will say, come with a decision. This proposal which you have put now of this 41 crores, can that be expedited? Because even if you clear it at this level, then I think that also will follow as a Fine, consequence. I won't mind taking Please, if you can get a tentative time estimate. I don't want to leave the work half Correct. done. Correct. It should be through. That's why I tell you about 2 months back, I had a meeting with the captain of ports. Yeah. I called officers, invited officers, and also initiated whatever things process that they have to initiate. So still we will have one more meeting with them. I think before elections also, Honorable Chief Minister had come and visited near the Green Park and had seen that condition. Mache, if you can expedite that file so that the work can be executed immediately. Deputy Speaker, Joshua. Satisfied with the response given by Honorable Minister for Water Resource. Sir, तुम्ही म्हटला तशें construction जेन्ना हायवेचें जाला तेन्ना ते जायते डेब्रीज थंयच सांडलेले आसा. आमकां कोणाक तरी सकयल धाडून ते पोवचें पडटलें, कारण वयरसून आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना तितले चडशे कळपाक येना. ती सद्याक झाडांय वाडल्या आनी बाब काल्लुसान म्हटलां तशें सगळे कडेन वॉटर हायसंट जाल्या. सो दॅट इज कवरींग द एक्चुअल डेप्थ of the river, and it is important to see a foolproof solution to the actual width of the river. Jenna to poolaचे construction चालू आसले, हांव हायवेचे उलयता भितरले न्हू. आमी एक पायपलायन आसा पळय PWDचेर, तेजेर उबे रावन आमी सकयल पळयताले, पंजून पळयताले तेन्ना जायती माती आसा थंय, लोबरां आसा, construction डेब्रीज जायती आसा.
So that will have to be done. I think it is better you enable a team of experts who can go down and actually find a foolproof solution. And जे काम हे जाता ते मातशें पयलीं चालू केल्यार बरें जाता, कित्याक निमणे वक्तार ते करपाक डिफिकल्ट जाता. Mostly we intend to start with that work by November, December. So that आमकां 4-5 म्हयने मेळटले पावसाचे, फुडले पावसाचे पयलीं. आनी त्या 4-5 म्हयन्या भितर आमी खूबशें काम सोंपोवंक शकतले अशें दिसता म्हाका. Start question number 5. Star LQ 5B. Speaker sir, answer as per competition. स्पीकर सर, मायनिंग सुरवात जावंक जाय म्हणून सगळ्यांक जाय. आतां इट इज अ फॅक्ट दॅट गेल्या 6 म्हयन्यांनी मायनिंग सुरवात जावंक ना. 21 ऑगस्ट 2021 सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट काडिल्लो की आपूण पब्लिकली प्रमोद सावंताक फेलिसिटेट करता म्हणून मायनिंग 3 म्हयन्यान सुरवात जाली जाल्यार. ओगी आतां याद करता हांव. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान पयर निती आयोगाक 27 मे 2023 प्रधानमंत्र्याचे प्रेझन्सान सांगलां की मायनिंग हे फायनान्शियल इयरान सुरवात जातलें. आतां स्पीकर सर, ऑलरेडी फेलिसिटेशन जालें, मायनिंग कंपनीचे सत्कार जालो 30 मेक. एक स्पेसिफीक क्वेश्चन असो आहा की जो तुमी ऑक्शन केल्या आनी जी लीज दिल्यात तातूंत भितर लीज एरियेन एक्सट्रॅक्टेड ओर आसा आनी डम्प्सूय आहा. तुमी ताजेर कितें स्टडी केल्या आनी तो ओर आनी डम्प्स ते कंपनीक वतलो काय तो तुमचे कडेन आसतलो? स्पीकर सर, आमी आतां पर्यंत 9 लिजीस ही ऑक्शन केल्या आनी त्यांनी स्पेसिफीक विचारला तेच हांव सांगता, तेजे बाकीच्या हितून डिटेलान हांव वचना. त्यांनी सांगलां की भितर एक्सट्रॅक्टेड ओर आसा आनी थंयसर डम्प्स आसा. स्पीकर सर, जो लीज एरियेत जे डम्प्स आसात आनी एक्सट्रॅक्टेड ओर आमी मॅक्झिमम एक्चुली ऑक्शन केला. आतांय खरें आमी उरलेल्या ऑक्शनांतल्यान थोड्यांनी ऑक्शन केला म्हटल्यार व्हरूंक ना. ओके, बट आतां केल्या उपरांत भितरले लीज एरियेतले डम्प आनी ओर जो आसा हो तांकां उरतलो. ओके, दुसरें लिजा भायर आसा ती नवीन डम्प पॉलिसी येता पळय त्या डम्प पॉलिसीच्या. बरें, सेकंड, कित्याक टायम कमी आहा म्हणून. स्पीकर सर, सेझागोवान एम्प्लॉइजांक ले ऑफ केले. सरकारान कितें एक्शन घेतली हें रिवर्स करपाक की एक्झिस्टींग वर्करांक ले ऑफ करचे न्ही म्हणून सरकारान कितें केलें? स्पीकर सर, आत्ता तो जे सांगता पळय न्ही, हे बिचोलचे वर्कर्स जांकां ले ऑफ केल्या थंयसर 300 सुमार वर्कर आशिल्ले. स्पीकर सर, आमचे बिचोलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार बाप्पेमेंद्र शेट आनी हांव पर्सनली हो विशय आमकांय खबर आसा, आमी मॉनिटर करताले. तांच्यांनी तांकां सांगलेलें की तुमी जॉयन जायात म्हणून आनी तांकां डेडलायनूय दिल्ली की तुमी आसा त्याच पद्दतीत तुमकां कंटिन्युटी इन जॉब दिता. ओके, तुमची सॅलरी मेंटेन आसतली. आमी परत एक्चुअली आमी घेता आसतना दुसऱ्या कंपनीचेर लीज घेतला बिचोलेचे, त्या कंपनीचेर घेवंक ना. एनी हाव, बट तुमी जॉयन जाया. स्पीकर सर, त्यांचे युनियनाचे डिमांड इतके, आमचे दोन्ही आमदार सुद्दां तांकां कंटिन्युअसली सांगले की तुमी पयलीं जॉयन जायात, पयलीं भितर चलात. ओके, तितूंतले 301 एम्प्लॉईज आशिल्ले, 93 एम्प्लॉईज जॉयन जाले, 208 एम्प्लॉईज जॉयन जावंक ना. आतां एक जर ह्या परिस्थितीत म्हाका सांग स्पीकर सर, ही चूक कोणाची? ना स्पीकर सर, म्हजो सादो एक हें आहा. आमी लेट अस नॉट गो इन टू स्पेसिफिक्स. वी हॅव टू मेक अ पॉलिसी. आमी मायनिंग सुरवात कित्याक जावंक जाय म्हणटा? एक रेव्हेन्यू येवपाक जाय. दुसरे जे स्टेक होल्डर आहात म्हणल्यार मायनिंगेचेर काम करता ते वर्कर, तांकां कंटिन्युटी मेळूंक जाय आनी सेक्युरिटी मेळूंक जाय जॉबाची. स्पीकर सर, सरकारान आशिल्ल्या वर्करांक प्रेफरन्स दिवपा खातीर, प्रेफरन्साक मेंडेटरी दिवपा खातीर कितें केलां? कित्याक म्हाका उत्तर दितना अशें म्हणलां, द सक्सेसफूल बिल्डर शाल गिव प्रिफरन्स. मेंडेटरी न्ही. हांव मागतां की मेंडेटरी करचें. जे मनीस आहा तांकां तुवें घेवंकूच जाय म्हणून. ते गोंयचे, ते पयलींचे मनीस, आनी तांचे खातीर तुवें इतलें मायनिंग डिपेंडंट्स म्हणून स्किमी केल्यो आनी कितें केलें, खूब केलें. सो तांकांच तें मेळूंक जाय. ते हे भायले हाडटले नवे, कित्याक नवे लोक ते पोन्ने कांय मनीस न्ही. स्पीकर सर, म्हाजें मत आसा तांकांच घेवपाक जाय, हांव ना म्हणना. बट स्पीकर सर, आत्तां जशी हांवें केस सांगली की तेंच्यांनी जर अशा पद्दतीत म्हणजे वेगळ्या म्हणजे आमकां खंयसरूच तुमी ट्रान्सफर करचे ना, आमी तुमकां आउटसोर्स करून ही जर कंडिशनां घालपाक लागले जाल्यार स्पीकर सर, घालची पडली ना. एकूच मिनीट स्पीकर सर,
तुका आतां वेलो आनी मुख्यमंत्री मणिपूरचो केलो बीजेपीन हांगा बरें चलयता म्हणून तूं वतलो पाड पडून म्हणटलो ते मणिपूर हांगा आहा तो बरो आहा म्हणटलो तांकांय तशें दिसता. स्पीकर सर जावं विजय मान्य करता की हांव बरें चलयता म्हणून. तशें म्हणना दर्या तुका हायकमांडाक दिसलें हो मणिपुराक वचून करतलो सगळ्यांक फिक्स ह्या सायडींतले तांकां घेतलो तूं वतलो मणिपुराक दिवपाक दे न्ही. हायकमांडाचें बरें विजयाक बरें दिसलें तें म्हाका बरें दिसलें. स्पीकर सर अंडर ऑक्शन रूल 2015 द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी तांकां कंप्लिटली मॅन्डेटरी करूंक शकना बट एक गजाल सांगता आमी आमच्या हेतूर म्हणजे शाल गिव प्रिफरन्स फॉर एम्प्लॉईज आमी वेगवेगळी कंडिशन टायम टू टायम म्हाका खबर आसा स्पीकर सर आत्तां आमचो डायरेक्टर मायन्स त्या जेणी लीज घेतला तांकां घेवन बसून आनी जे आसा पयलींचे काडून उडयल्या हांकां सगळ्यांक घेवपा खातीर 100% जो प्रिफरन्स आसा वो त्याच वर्करांक दिवपा खातीर आमी हांवूच न्ही बाकीचे आमदार आसतले बाकीचे सगळे सरकारांतले हो आमचो प्रिफरन्स दिवपाचो प्रश्नकाल हांगा सोंपता. शुन्य सुरू जाता श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर फियर एंड एंग्जायटी इन द माइंड्स ऑफ फार्मर्स. एकूच मिनिट स्पीकर सर म्हाका एकूच फक्त मेन्शन करपाचें आशिल्लें म्हणून स्टॉप केला. स्पीकर सर आज कारगिल विजय दीस 26 जुलय 1999 ह्या दिसा आमच्या सशस्त्र सैन्य दलांनी पाकिस्तानाच्या हल्लेखोरांक चोख प्रत्युत्तर दिवन लडाखच्या कारगिल क्षेत्रात एक ऐतिहासीक जैत मेळयलें. ह्या सभागृहाच्या सभासदातर्फे ह्या ऐतिहासीक युद्धांतल्या वीरांक आनी शहीद जवानांक हांव आर्गां ओंपता कृतज्ञता व्यक्त करता आनी कारगिल विजय दिसाच्योय म्हणजे आमकां अभिमान आसा त्या सगळ्या वीरांचो तांकांय मानवंदना दिता. सभागृह एडमिट करता. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of farmers of Salsette and the rest of the state who are facing huge losses due to excessive monsoon this season. It has been reported that around 1,500 hectares of paddy fields under cultivation in Salsette have been submerged, thus destroying the paddy sown in the fields. I urge the Minister for Agriculture to disburse the compensation as soon as the applications are here. Speaker sir, ani ek red alert sound kela IMDन रेड अलर्ट सायन केला की टील फ्रायडे की पावस भरपूर पडटलो म्हणून रस्त्यार फोण पडल्या भुरग्यांक हॉलिडे दिया म्हणटा हांव मुखेलमंत्र्या कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की इश्कोलाक वतालीं भुरगीं एक म्हाका रिपोर्टर आयलो तुकाराम पडलो म्हणटा तो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर ना एक मिनिट हे सिरियस मॅटर हे भुरग्यांचे इशू मातशें हाजेर मुखेलमंत्र्यान उत्तर दिवचें. रेड अलर्ट आहा पावस पडटा हांव म्हणटा भुरग्यांक सुटी दी फ्रायडे मेरेन पूण भुरग्यांकूय दी तो आमकांय हॉलिडे दी भुरग्यांकूय दी आमकां नाका हॉलिडे नाका 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 आमकां नाका पूण भुरग्यांक दी. शेतकऱ्यांचे कॉम्पेन्सेशन झिरोवर आसा शेतकऱ्यांचे कॉम्पेन्सेशन आनी भुरग्यांक सुटी हो डिमांड. आमकां सर हांवें डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक सकाळीच इन्स्ट्रक्शन दिला मातसो रिव्यू घे म्हणून आनी ताच्या उपरांत सांजे पर्यंत डिसायड करता. ल्हान भुरग्यां बुद्धी आहे देर इज कंजवायटीस देर इज त्या भुरग्यां एसान दुयेंस जाल्लो आहा तोणी जाल्लो आहा आनी उदो इतली बोल्लो आहा की तांकां एटलीस्ट फॉर द प्रायमरी शूड बी कन्सिडर्ड. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Sir, fear and apprehension in the mind of parent and student who have appeared for GCLAT exam. The students are told to reappear for the exam. This problem is basically due to mishandling of proper conduct of exam from the government department. Further, the MCQs were told to be answered in pencil. A thorough probe and investigation need to be conducted by the government. I am also worried about the student who actually cleared the examination on merit. It's been a month since they have answered it, and now all other colleges have completed the admission process. Even the colleges have started. Why such anomalies are tolerated? A strict action needs to be taken on individuals who are playing with the academic life of such students. Sri Elton D'Costa. Because of fear and anxiety in the minds of Kapenkas, as the CCTV cameras installed at various places in Kapeng constituency remains non-functional. This has resulted in numerous cases of robbery taking place. I urge the department to take this matter seriously and resolve it promptly, ensuring the prevention of any other further incidents. Sri Benji Vegas. Fear and anxiety in the minds of the fishermen of Goa, and especially the coastal belt villages of Kavelosim, Carmona, Varka, Benaulim and Kolva, for easy unavailability of ice to store the freshly catch of fish as well as the solar shrimps, due to which large tons of shrimps had to be thrown out last year.
and they all fear the same this year. So the fisheries minister should consider leasing fisheries land at Kolwa and Benaulim to local fishermen or group of fishermen to invest in setting up small mini ice plants which will cater to the local ice demand of the fishing community. Measures government intends to take. Sri Rizal Fernandez. There is an anxiety in the minds of the people of Goa due to severe breakout of dengue in Santa Cruz village. Because sir, आमच्या सांता क्रुजान डेंगू जाल्लो आहा आनी हो सिरियस मॅटर जावन भिरलो आहा. हेजेर एक फास्ट एक्शन जावंक जाय आनी एक टीम डॉक्टरांची टीम वो स्प्रेड जायना जावपाक एक डॉक्टरांची टीम अर्जंट येवंक जाय आनी उदीक पळय खंयचे कडेन स्टॅग्नट आहा थिंगासर स्प्रेईंग करपाची गरज आहा. ते फॉगिंग केलें जाल्यार फकत हे टेम्पररी प्रोसिजर स्प्रेईंग जावंक जाय. उदीक स्टॅग्नट आहा जावं टायरांनी जावं बाटल्यांनी जावं उंच्या जाग्याचेर स्टॅग्नट आहा थिंगासर चड चड गरज आहा. चड चड सिरियस घेवपाक हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर फास्ट एक्शन घेवपाक. ठीक आहे सर, हांव हेल्थ डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता आनी ते एक्शन घेवपा लायता. Sri Cruz Silva. Because of fear and anxiety in the mind of all the students who had taken admission to first year of BA LLB of Goa University, that they will lose their chance to continue with their studies program, as Goa University has issued notification that earlier selection test GCLAT that was conducted on 8 June 2023, based on which they were admitted to BA LLB program, has been declared null and void, and are asked to reappear for another selection test that will be conducted on 8th August 2023, which is total injustice on this student. And instead of punishing one person, university is punishing all the students who have spent time and energy in clearing the exams. It is requested that this notification issued on 25th July 2023 to declare the earlier exam null and void and to conduct fresh exam on 8th August be taken back. And all these students, except those who were found guilty, be allowed to continue for BA LLB program. स्पीकर सर, आय एम अवेअर ऑफ दीस इशू. हांव ऑलरेडी म्हणजे सेक्रेटरी एड्युकेशन आमचो बार कावन्सील प्लस तांचो युनिवर्सिटी ह्या दोगांचे आसा. तेतून सोल्युशन कितें पॉझिटिव्हली जाता म्हाका खबर आसा. सर म्हाका खबर आहा हांव एकूच एडमिशन मेळनाका परत एग्जामीक बसूंक लावंक जायना म्हाकाय खबर आसा. आय एम अवेअर. Sri Premen Chet. Sri Premen Chet. Premen Chet. Because there is fear and anxiety in the minds of people due to always congestion and delay in the ferry services operated between Sarmanas Pilgaon to Tonka Marcel, as a result of which school children, office people and daily commuters suffer to great extent. The main problem of delay and congestion is that there is a smaller size of canal or narrow creek at Tonka Marcel ramp, and two operating ferries cannot cross each other in time because ferry at Tonka site take much time to clear the creek, and therefore ferry has to wait outside the creek. Thereby public has to face the brunt. Whether the government has surveyed the situation at Tonka Marcel ramp to widen the size of canal or the narrow creek in order to operate both the ferries smoothly and resolve the problem of the commuters. Yes. काल फुडती घडली लक्षवेधी सूचना कोण आन्सर करता? कोणे करपाची? Calling attention. Speaker sir, both of us have inspected road and I have directed my river navigation. Calling attention. Yes. Calling attention. त्याचे आन्सर केलं त्यांनी रे. Now it's reply. Calling attention. Speaker sir, this calling attention moved by Honorable Vijay Sardesai, Honorable Kalus Ferreira. I think the answer is circulated. You want me to read it? Not circulated, okay. Yes, it's being circulated, okay. Speaker sir,
Can I start? Meanwhile, answer will be circulated. I think वाचल्यार बेस्ट time होयतलो. I don't want to waste the house. Speaker sir, I don't want to waste the time of the August house. Speaker sir, this is one issue which has been figuring again and again. आणि डिमांडच्या टायमारूय हांव जाणा खूब जाण मान्य आमचे आमदार आहात तेय उलयतले पूण तरी आसतना एकदा स्पश्टीकरण जाल्यार बरें म्हूण हांव हांगा उलयतां. आतां here he speaks of in the calling attention steps government has taken to devolve powers to Panchayati Raj Act as envisaged in the 73rd amendment, particularly article 243H म्हणटात. आणि दोगांयनी Honorable Kallus is a lawyer, so he should understand that. Now it is said 244(3)H under 243H, yes, that is what I am telling. No, 243 I said. You misheard. So under this, which are the subjects? तुका पयली खबर आसपाक जाय. Under 29 subjects under 73rd amendment आसा. आता तितून कितें कितें येता? Providing relief in natural calamities, removal of encroachment, organizing voluntary labor, maintenance of essential services, statistics of the village. दुसरे agriculture including agricultural extension. तुम्ही नको जाल्यार 29 subject हांव मुद्दम सांगता आनी हे तुमकां खबर आसपाक जाय. Animal husbandry, dairy and poultry, fisheries, special farm forestry, minor forests, produce fuel and fodder, khadi, village and cottage industry, rural housing, drinking water, magi sanitation, all these 29 subjects, roads, buildings, culvert, ferries, waterways, other means of communication, rural electrification, non-conventional sources of energy, poverty alleviation, education, including primary schools, education including primary schools, adult and non-formal education, libraries, cultural activities, market fairs, rural sanitation, at 29 subjects that tumi mulla, full power panchayati diya mun, public health and family welfare, women and child development, social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded, welfare of weaker sections and in particular scheduled caste and scheduled tribe, maintenance of community assets, construction and maintenance of cattle sheds, ponds, construction of maintenance of slaughterhouses, maintenance of public parks, playgrounds, regulation of manure pits in public places, establishment and control of shandies, such other functions as may be constituted. आता म्हाका एक सांगा, जे subject very consciously even after the amendment जो आमी दिल्लो आसा पंचायती कडेन rural sanitation हो subject तेंचे कडेन already आहा. मागी maintenance of community assets which can include almost everything in the village. Maintenance of public parks, playgrounds, which many of them are under Panchayati Raj Act. Ata, what they are asking for, what you are asking for, as per your calling attention, agriculture, including agricultural extension. We have got a Department of Agriculture which looks after that. Goa is a very small state. Kadun, Anna, ek minute, let me finish. How sangta tuka baba? Let the Honorable Minister reply. Vijay Bab. I am on my legs. Let me finish. Vijay Sardesai, let him complete his reply. राव रे हांव पयले स्पश्ट करता न्हू म्हाका पळोवपाक जाय कितें विचारता तो राव तो तेच विचारतलो 1 minute let me finish I am on my legs Vijay. Animal husbandry there is a department, fisheries there is a department, social and farm forestry, minor forest produce forest department asa, khadi village industries there is a board, rural housing there is a housing department, drinking water PWD looks after this, drinking water again housing, rural roads, buildings, culvert PWD looks after that, rural electrification there is a power department which looks after this,
non-conventional energy. Again, power department looks after this. Magi poverty elevation, education. There is an education department. Libraries. There is a department looking after this. Cultural activities also department looking after that. Rural sanitation under SBM, whether it is management of waste, liquid waste, ते सगळे आम्ही पंचायती मार्फत करता. Public health department करता. Women and child welfare, there is a department. Social welfare, there is a department. Now, when this particular amendment was carried out during the tenure and then Prime Minister, whenever the amendment came, it was done for those larger states where, while the departments are there, on a smaller scale, where there are huge areas to be looked after, certain subjects were given. All these 29 subjects cannot be given at all in other states as well, which I have seen the working. And very consciously, whatever powers that can be given, Panchayati kode je power diupa jata, आम्ही सदांच दिल्ले आसा. It is not our case that we should give 29 subjects. मागीर सरकाराचे कितें सगळे सेल्फ गव्हर्नन्स म्हूण पंचायती सोडपाचे. आतां फॉर एग्जाम्पल हेल्थाचे उलयता. Have they got the infrastructure? PWD, bridges, roads, do they have the infrastructure to do all that? हुंचो एक सब्जेक्ट घे. So तेका लागून very clearly we have demarcated as to what panchayats can do. And as you have said, further I am saying that we have, first of all, Article 243(8). We have already, Panchayat is authorized under Section 153 of Goa Panchayati Raj Act 1994. आम्ही हाऊस नंबर दिताय आतां. खूंय कन्स्ट्रक्शन आहा जाल्यार एक सोंपेपण लोकांक दिवपा खातीर हेच हाऊस हे सभागृहान कितले फाटी तो डिमांड आयिल्लो. This power was given to them under Section 153 of Panchayati Raj Act. EHN, enabling house number आम्ही दिता. फुडारा गोडी लिगल जायत म्हूण. पूण in order that they can pay taxes, एक ओडक आसची ते घरा म्हूण आमी हो पावर दिल्लो. आतां आनी कितें पावर दिवपाक तुजी इच्छा आसा सांगपा. ही मांडावळ हिंगा केला ती कॉलिंग एटेन्शन. खऱ्या अर्थान हे डिमांड्स आहा दिसा उलयता तेन्ना हांव रिप्लाय दिवपाचो. कॉलिंग एटेन्शन, I don't think this actually deserved a calling attention. Actually, sometimes I get confused in this house. Calling attention is a very, very important instrument. When something is crumbling, something is falling, that time it is an opportunity for members of this august house to move a calling attention. These are routine matters, could have been easily replied while replying to the demands, and members will raise it even again during the demands. Now you ask me what further questions you have. Sang mare baba. मंत्र्यान उलयले ते भशेन हें कॉलिंग एटेन्शन आमी घालें म्हणटा तें चूक आनी तुमी एडमीट केलें म्हणटा तें चूक. हें मंत्र्याचो स्टँड. स्पिकर सर, हातूंत नविदाद कितें आहा काय म्हणटा तो डिमांड्साक उलोवपाक जातालें. हांव म्हणटा नविदाद अशी आहा की जी भारताची घटना, जे आमचें बायबल, जी आमची गीता आनी जे आमचें कुराण, हाजें गोंयान हत्या रेगुलरली जाता. आनी मंत्री ती हत्या म्हणल्यार नॉर्मल मरण कशें तो दाखोवंक सोदता. स्पिकर सर, आतां कितें आहा, वॉट डज द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज, आनी हे कित्या खातीर आमी कॉलिंग एटेन्शन मूव केलां. स्पिकर सर, ताणें पेपरार वाचलां आसतलें की साश्टीचे सरपंच ह्या दिसांनी एक जाले आनी दे हॅव रिजॉल्व टू फायट फॉर द रायट्स ऑफ ग्रासरूट पंचायत बॉडीज अँड डिव्होल्यूशन एज एनविसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. स्पिकर सर, भारताच्या घटनेच्या खाला ट्रायबल लोक रिजर्वेशन मागतात. कित्याच्या अंडर मागतात? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पंचायत बॉडीज आमकां दिसत की सगळे पावर आमचे कडेन हांगा आसूंक जाय, पूण ते थंय बसून मागतात. कित्या वयल्यान मागतात? भारताच्या घटनेन प्रोवायड केला म्हणून मागतात. सो स्पिकर सर, different articles of the Indian Constitution speak about devolution. They speak about devolution and the responsibilities of the panchayats. Speaker sir, Article 243G speaks about state government by law to provide for devolution of powers. की सरकारान कायदो हाडून powers devolution करूंकूच जाय म्हणून. Article 243H, Article 283BB, Article 243I, these are speaking about the financial empowerment of panchayats. Speaker sir, panchayat body म्हणटा ती local self government body. आज स्पीकर सर,
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राजान 28 मार्चाक म्हणल्यार सेंट्रल इंजीन हाणें म्हणिल्लें आहा की आमी एक रिवॅम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान म्हणून सुरवात करतात. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह इज वॉट? Developing the capabilities of Panchayati Raj institution to deliver sustainable development goals. Speaker sir, मोदी सरकार जेन्ना हें काडटा ते वगीच फटाशो मारता, बातयां मारता, काय हें आमी सिरियसली घेवंक जाय, काय ते निवडून आयिल्ले पंच आनी सरपंचांनी सिरियसली घेवंक जाय, हो प्रश्न स्पीकर सर हांगा आसा. आतां स्पीकर सर आर्टिकल 243H कितें म्हणटा की कलेक्शन ऑफ ड्युटीज, टोल्स, लेवीज, फीज ह्यो पंचायतीन करूंक जाय म्हणून. स्पीकर सर आतां कितलींच वर्सां जालीं IDC ग्रांट्स नाजाल्यार रेव्हेन्यू इंडस्ट्रियल एरियांतले कलेक्ट केल्ले पंचायतीक दिना, दिवंकूच ना. एक मदीं भोमा दिलां, ते सोडून ते दित ना, ते पासून सिलेक्टीव दिलां आसतलें. मंत्र्यान सांगलें मंत्री हाका बरो आहा आनी पयशे ताका दिले, उरिल्ले जे मेळटालो ते मेळत ना. स्पीकर सर सरकार सेस आनी ऑक्ट्रॉय घेता पेट्रोल पंपाचे, ते सेस आनी ऑक्ट्रॉय पंचायतीक घेवंक जाय, दिता दिना, कित्याक दिना? सो सरकाराच्यान जाय तो पयशान कायदो म्हणूंक जाता? अरे ते मनीस आज पंच आसतले, फाल्यां आमदार जातले आनी तांचे रायट्सा खातीर झगडप आमचें कर्तव्य जाता. स्पीकर सर आमी फक्त आमचे खातीर आमची सॅलरी वाडय, आमकां गाडयो आनी ग्रांट्स वाडय हें सांगपाक आमी येवंक ना हांगा. आमी बारीकांतले बारीक म्हणजे अंत्योदय तत्वाचे मुखेलमंत्री उलयता, हें अंत्योदय तत्व पंचायतींतलो लास्ट मनीस जो पंच तो लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी स्ट्रॉंग करप हें आमचें कर्तव्य जाता. स्पीकर सर आर्टिकल 283B कितें म्हणटा की सेंट्रल फायनान्स कमिशन टेक्स मेजर्स टू ऑगमेंट द कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ऑन द बेसीस ऑफ स्टेट फायनान्स कमिशन रिकमेंडेशन. स्पीकर सर त्या दिसा पयर आमकां मुखेलमंत्र्यान सांगलें की दौलत हवालदार आतां हें जाला म्हणून, कितें स्टेट फायनान्स कमिशन चेअरमॅन जाला म्हणून, तो वचून सरपंचांक मेळ्ळो म्हणून, तो पंचायतींनी मेळ्ळो म्हणून. तो कित्याक मेळ्ळो? हो पळोवपाक गेल्लो, टूर मारूंक गेल्लो, काय विचारूंक गेल्लो पंचायतीक बाबा तुमकां कितें जाय काय म्हणून? तो कितें टायमपास करपाक गेल्लो? तो सिनियर ब्युरोक्रेट, तुमी ताका अपॉयंट केला स्टेट फायनान्स कमिशन चेअरमॅन म्हणून. स्पीकर सर आर्टिकल 243I कितें म्हणटा? मेक स्टेट फायनान्स कमिशन डिस्ट्रिब्युशन फॉर्म्युला फॉर ग्रांट इन एड. ग्रांट इन एड आनी कोणाक कितें मेळप, डिस्ट्रिब्युशन कशें धाडप फ्रॉम द कॉन्सॉलिडेटेड फंड हें आर्टिकल सांगता. स्पीकर सर हे म्हजी आर्टिकलां न्ही, ही घटनेची आर्टिकलां. स्पीकर सर हांवें आयकलां की आज GI फंड दिवपाक मेळपाक पांय पडचे पडटा, कोणाक मेळचें पडटा, सेपरेट टॅक्स लागता. आनी हांव म्हण सांगना हें तुमच्या मंत्र्यांक म्हजो खबर आसतलें. सुभाष फळदेसायाक कशें मेळटा तें म्हाका खबर ना. GI फंड आपशीन मेळटा काय वचून मेळचें पडटा कोणाक, काय खंयचो टॅक्स दिवचो पडटा, ENT टॅक्स म्हणून, काय तुजो पेमेंट शेटाक कशें मेळचें पडटा तें खबर ना. पूण हांवूय रिसर्च करून आयला स्पीकर सर हांगा. GI फंड म्हणटा तो तांचो हक्क, तो मेळपाक ताका आनी एक सेपरेट टॅक्स आहा. येते कोण ते पंचायत सेक्रेटरीक टार्गेटां दिल्लीं आहा आनी सर्कीट हावजान बसून ती टार्गेटां तांणी पावोवची पडटा. ही खरी खबर काय फट खबर? हांव म्हाका एकूय पंचायत लागना स्पीकर सर, हांव अर्बन एरियेंतलो आमदार, पूण हांवें उलोवप काय न्ही. मंत्र्यान म्हजी फकाणां केली, युज्युअल मॅटर, कॅज्युअल, कित्याक हाडप काय म्हणून, आनी डिमांड्साक उलोवंक जातालें. इतलें इजी तें? तुमकां पंचायतीचें पडूंक ना स्पीकर सर? तुमचे हातपाय कशे घट जातात? पंचायतीचे आमदार जिखता तेन्ना हे पंच जिखता तेन्ना तुमी तंबू घालून हार कित्याक घालतात मुख्यमंत्र्याच्या घराच्या भायर? तांकां तर फकत तें गार्डन चलोवपाक दिवपाचें आनी थंय सान्न मारान उगी राव म्हणून, तितलेंच तर तांची पावर. जाल्यार कित्याक घालतात हार गळ्याक तांच्या? स्पीकर सर म्हणटकर खंयचेंय कॉलिंग एटेन्शन जेन्ना एडमीट जालां ते कॉलिंग एटेन्शनाक व्हॅल्यू दिवंक जाय. ते सायडीन प्रधानमंत्री उलयता राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तुमी हांगा कलेक्शन अभियान चलयलां. कितें स्पीकर सर? वयलें इंजीन ग्राम स्वराज्याचें उलयता. ग्राम स्वराज म्हणटा तें महात्मा गांधीचो कॉन्सेप्ट. स्पीकर सर तुमी हांगा कलेक्शनाचें उलयतात. हें चालू आहा गोंयांत ना म्हणून म्हाका सांगचें स्पीकर सर. आनी गोंयचे लोक सुसंस्कृत, गोंयचे लोक एज्युकेटेड आनी तांकां आपले गांव सारके उरूंक जाय. महात्मा गांधीन म्हणिल्लें गांवांत देश आसा म्हणून.
देशान गावना, गांवान देश आहा म्हणून. स्पीकर सर, म्हणून तांकां ग्रांट्स मेळूंक जाय, तांकां पावर दिवंक जाय एक्झिक्यूट करपाक, तांकां तांचे ऑक्ट्रॉय सेस मेळूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हे जिल्ला पंचायत, तुका दिसता तर थर्ड टायर गरज नाशिल्लो, कट कर, दाखय कट, सांग जिल्ला पंचायत उडयली म्हणून आपल्यान फाल्यांच्यान. आनी जिल्ला पंचायत ती आसतली पूण तांकां कांय करूंक दिवचो ना. कितें करप त्यांनी? गटरां घालप, रस्ते बांदप. ते रस्ते पसून बांदपाक कितें जाता तें आमी जाणा तांची परिस्थिती. स्पीकर सर, तांकां तर पंचायती कडेन कोऑर्डिनेट करूंक जायना, तांच्यान तर शेअर्ड रिसोर्सीसाची तांकां उत्तर ना. कट करून उडया जिल्ला पंचायत, करूं दिना स्टेटमेंट. स्पीकर सर, म्हाका हांव मागतां, मुखेलमंत्र्याचे फुडें मागतां, सेंट्रल इंजिनाचें मातशें आयकात. सेंट्रल इंजीन म्हणटा 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट, हें ग्राम स्वराज्य म्हणून. हें प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा, तुमी हांगा भलतेच उलयता. तुमी उलयतात की ते कोणी खंयची पिडा आयल्या, खंयची पिडा काय म्हणून. अरे मोगान न्ही. स्पीकर सर, हें जें हांव उलयलां, हो स्टेटमेंट जो हांवें वाचला, रिवॅम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचो, हो स्टेटमेंट गुगलाचेर काडूं येता. हो गव्हर्मेंटाचो, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो स्टँड ग्राम स्वराज्य रिवॅम्प करपाचो. हो म्हजो न्ही. अंत्योदय तेच म्हणटा हांव. तूं अंत्योदय ग्रामोदय म्हणटा, तो म्हणटा कितें टायमपास, उगीच कितें हाडलें काय म्हणटा. विजय सरदेसाय, कितें स्पीकर सर फकाणां करता. काय विषय म्हणपाक द्यात. अंत्योदय ग्रामोदय दोघी जणांचे मुखेलमंत्री म्हणटा, तो म्हणटा ही फकाणां केली म्हणून आमी. येस, लेट मी रिप्लाय टू हिम. तेणे इतलो तो उलयत रावला, तो घुसपागोंदळ करपाची संवय जाला ताका हावजान. खंयचे खंय लायता, कितेंय उलयता. लेट मी रिप्लाय टू हिम. ताका पयले खुबशे पॉयंट रेज केला. बरोबर द्या तुमी. कालो सर दोगां जॉईंट आसा ते. In this calling attention, we have made 2 points here. One is about the basic matters of development, where the state, there is a Panchayat Raj must be empowered for basic development. And the second part is under Article 243H. Now, since the Honorable Minister specifically pointed to me and pointed that this is a constitutional provision, I'll just read that. Article 243H, the state legislature of a state may by law, A, authorize a panchayat to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits. This is section 153 of your Panchayat Raj Act, which is already there. Now look at the next one. Assign to a panchayat such taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the state government for such purposes and subject to such condition and limits. This what has been done. This is one part. Second, provide for making such grant in aid to the panchayat from the consolidated fund of the state. The apprehension amge panchayatin that grant in aid funds are not coming timely. They are coming, but they are not coming timely. So it is not possible to keep the functioning immediately. There are rich panchayats like the coastal panchayats. They don't require grant in aid. They can manage by their own funds. But amche rural ahate, we are dependent on the government. So unless those funds come on time, I think that the Panchayat Raj intendment of giving it a constitutional status, saying grassroots empowerment, will all be zero. Now look at this Article 243G. Because Honorable Minister read that provision, the schedule वाचलोले, agriculture, including agricultural extension, land improvement and all electricity. All the whole list which is there. That is in the 11th schedule. That is referable to Article 243G, not H. H I Vatsalata. G is empowering them with these things. So, you have empowered under 153. 153 is only for collection of the taxes. Same thing it is. But these things are not included in that. So therefore, I think the government may consider making amendments. I'm not saying, see, I can understand we can't run hospitals. We can't run everything over there. But at least there must be provision to make certain things from this list, so that they can take control and they can do it. If it's not at a panchayat level, at least at a ZP level. So I think these are the two major important things which the panchayat, with the Honorable Minister, can consider. Because sir, I'm very happy to reply to Honorable Carlos. Dog जाण उलयले म्हाका रिप्लाय करून दी मागीर कितें जालें इचारतले परत रिप्लाय करता. Yeah, no problem. इतले पाटी हांव रिप्लाय करता. Don't worry, Speaker sir. You have said made very important points. पण हांवें स्पश्टीकरण दिला त्या प्रमाणे out of 243H, which is covered by 153 under Panchayati Raj Act 1995,
आणि मंत्री तुम्ही Now किती वेळ the लागतलो? other subjects. कितले वेळ लागतलो तुमकां? टायम कितलो तुमकां? आणि अर्धवट टायम लागतलो. कशें सांगपाक शकता हांव मागीर- रिप्लाय मागीर दिता next. सारकी म्हाका Time सारकी वाडोवपाक रिप्लाय जाय म्हाका. म्हाका स्पीकर सारकी सर रिप्लाय दिवन मागीर कर मागीर कर तें जावचें ना तें टायम वाडोवपाक जाय म्हाका. स्पीकर सर कंटिन्यू मागीर कर सर. मागीर कर स्पीकर सर एक 15 मिनटां स्पीकर सर आमचे प्रश्न आसतले अर्धवर आफ्टर लंच कर तें कॉलिंग अटेन्शन 20 मिनटांचे अरे, आसता. speaker तें जालें पूण तो मदीं उलयता पयलीं उलयता ताका तो सिनियर मनीस मरे 10 मिनटां ही गेव रिप्लाय ऑर्डर एक्सटेंड कर ऑर्डर लेट मी फिनिश स्पीकर सर मागीर वरा जाय तितले मागीर प्रश्न विचारून आन्सर जावपा जाय न्ही नाही नाही. जास्त इतले वेळ लावपाची गरज नाही. मंत्री महोदय हांव 10 मिनटांनी सभागृहाचें कामकाज वाडयता आनी 10 मिनटांनी स्पीकर सर पळय तशें जाल्यार तो उलयता तो जें कितें उलयता पळय ताणें आमचे प्रश्न उत्तर दिवंक जाय आमी ताका परते विचारतले कॉलिंग अटेन्शन तो पयलीं उलयलो ना ना तुमी ताका पयलीं अलाव करपाचो न्ही तो पयलीं कसो उलयलो ताणें आमचें आयकुपाचें स्पीकर सर सिनियर मेंबर होते सुदीन ढवळीकराक विचार कितें कन्सेप्ट आसता स्पीकर सर कोण आजूय आनी हो तेका सोयेचें जाला सोयेचें Speaker कितें sir, जाला घुसपाक reply पयलीं- करपाचें reply पयलीं दिवप. तें हूंय कनेक्ट करपाचें आनी मागीर दुसरें जाता एकूच म्हाका सांगपा जाय स्पीकर सर एकूच म्हाका सांगपा जाय आतां हांव काल्लुसा ऑनरेबल सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत आमी स्थगीत करता.